Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, आमच्या मोगाळा बापा, तुका अर्घ आणि महिमा दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या दोनिया, आमच्या सरवंडारा, तुका अर्घ आणि महिमा दिता. पवित्र आत्म्या, तू आमच्या भितर देव आणि आमच्या भितरल्यान तू काम करता. आणि हो वेळ जो तुझ्या थंय आमी सारकेल्या तेन्ना पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतले. म्हाजी उतरां न्हू पवित्र आत्म्या, ही सगळीं तुजी उतरां जातली. तूं आमकां शिकोवपाक येयलाय पवित्र आत्म्या. आनी ही तुजी मिनिस्ट्री जावन आसा, पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री. आनी देवाचें उतर म्हणटा मार्कूच्या 16 20 वळीन, जेन्ना देवाच्या उतर परगट जाता तेन्ना वचरया पवित्र आत्मा घडोवन हाडटा. पवित्र आत्म्या ह्या सेशनाचेर तुजो ताबो जावनी, ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. बरें, रिविजन करूया. क्वेश्चन एंड आन्सर. टीचर स्ट्रिक मातशी न्हू, मातसो टीचर स्ट्रिक म्हणून रिविजन करूया. स्वर्ग आणि संसार. सिस्टर पयली लायन वाच. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. सुरवातीक देवान कितें रचलें? सिस्टर जॉन 1:1. सुरवातीक देवान कितें रचलें? स्वर्ग आनी संसार. जॉन 1:1 वाच. औरंगाबाद सगळी रचने आदी सोप आसलो आनी सोप देवा सोवे आसलो आनी सोप देव आसलो. सोप कोण? कोण देव? जेजू क्रिस्त. इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड. म्हणजे सुरवातीक जेजू आसलो. जेजू बापाय वांगडा आसलो आनी जेजू देव जावन आसा. म्हणजे उतर, हे उतर जे आमी वाचता, हे उतर जे आमी हांगोर उच्चारता, तो जावन आसा जेजू. जॉन 1:14 म्हणटा. कितें म्हणटा सिस्टर जॉन? सोप मनीस आसलो. सोप मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें ठिकाण केलें. शोप मनीस जालो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. कितके इम्पॉर्टंट शोप. सुरवातीक जेजू कितें करता तें पळोवया. 2 वाच सिस्टर. रिविजन, बेस्ट रिविजन. औरंगाबाद तो देवा सोवे आसलो. औरंगाबाद तो देवा सोवे आसलो. ये जेनेसिस 2. पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत. जेनेसिस 1-2. येस. पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द वॉटर्स. कोण आसलो? पवित्र आत्मा. आता फुडली लायन कितें म्हणटा? देवान म्हणलें उसवार जावं आनी उसवार जालो. तोंड आपूण म्हणूंक शकता? तोंड ओपन करचें पडटा. उतर भायर येवपाक. देवान म्हटलें उजवाड जावनी आनी उजवाड जालो. पयलो प्रिंसिपल कितें घेतलेलो आमी? पयलो प्रिंसिपल कोणें बरयला? फर्स्ट प्रिंसिपल आमी कितें घेतलेलो? डू नॉट स्पीक द प्रॉब्लम, your mountain, your situation.
पयलो सारकें. हांगर देव कितें पळयता? कावक पळयता, कावकाचेर उलयता. आमी कितें करता भाव भयणानो? आमच्या लायफान प्रॉब्लेम आहा तो कितके टायम आमी उचारता? आख्खो दीस आनी रात. आख्खो दीस आनी रात तूं तुजो प्रॉब्लेम उचारले नाल्यार कितें जातलें? आनी आमी कितें म्हणटा? आमचे देव आयकना. न्हू, देवाची मांडणी धरिनाय तूं. देव आयकतलो कित्याक? गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. देव जाण आसा मांडणेचो देव. तुका लागून कायदे चेंज करचो ना आपणाचे. सगल्यांचो मोग केला, एकल्याक साल्वार करपाक 1000 जाणांक मारून उडोवचो ना. देव जाण आसा कायद्याचो. देव जाण आसा एक ऑर्डर. एक तेणेन एक दवरल्या, तेणेन एक प्रोसिजर दवरल्या, त्या प्रोसिजरान तुवें चलपाक जाय. आनी देव म्हणटा हांगर कावक पळयता पूण कावक उलयना. आमच्याय लायफान भाव भयणानो प्रॉब्लेम जायते आहा पूण आमी प्रॉब्लेमूच उलयतले आनी प्रॉब्लेमूच आमचे वाडयता. देव न्हू, सैतान न्हू, आमी. सैतान पासून इनवॉल्व ना तुजो प्रॉब्लेम वाडोवपाक. तूं इनवॉल्व आहाय. तुजी बी सैतानाच्या मातयेन घातल्या तुवें. ती किल्लोन येतली. आनी होच आमी शिकता कशी बी किल्लोन येता तो. पयलो काय तो प्रॉब्लेम उलोवपाचो नो. फर्स्ट, डू नॉट स्पीक युअर प्रॉब्लेम. सेकंड, स्पीक your solution. Speak the solution. Third कितें आहा? What you want to see. कितें उलोवंक जाय आमी? आमी कितें उलोवंक जाय? आमकां कितें जाय पळय तें. आमी कितें उलयता? ना, तेणेन म्हाका गायी मारल्या, हांव तेजो कहो मोग करूं. तेणेन म्हाका हें म्हटलां, तेणेन म्हाका तें म्हटलां. ना, देव म्हणटा कॅन्सल. आपणानूय कावक पळयल्लो, आपूण कावक उलोवंक ना, आपूण उजवाड उलयलो, तूंय उजवाड उलय. सिंपल भाव भयणानो. इतकें सिंपल की करपाक डिफिकल्ट. कित्याक मातशें तो डिफिकल्ट धरलेलें जाल्यार आमी सारकें करपाचें. इतकें देवान सिंपल धरलें म्हणून आमकां डिफिकल्ट दिसता, इम्पॉसिबल दिसता. उलोवन घडोवंक शकता पूण देवान उलोवन संवसार रचलो आनी आमी कोणा भाशेन आहा? देवा भाशेन आमकां रचलेली आहा. कांयच आमच्या भितर चेंज ना. जसो देव तशें आमी. देवाचें उतर म्हणटा 1 John 4:17 म्हणटा जसो देव, जसो जेजू तसो हांव. आनी हांव कितें चिंता ना जेजू देव म्हणटा, जेजूक सगळी पदवी आहा. ना, जेजून तुज्या भितर पदवी घातल्या. जेजून तुज्या भितर पदवी घातल्या. तूं उलयताय तें घडोवन येतलें. थर्ड पॉयंट. मागीर चवथो पॉयंट, भावाक उलोवन उच्चारपाचो. फेथ इज वॉयस एक्टिवेटेड. तुका उलोवंक जाय तुवें भावार्थ. भावार्थ मोन्यांनी धरूंक शकनाय भावा भयणानो. आनी आपूण जेजूचेर भरपूर भावार्थ आहा म्हाका. हांव इतको भावार्थ धरता जेजूचेर. म्हाका जेजूचो खूब भावार्थ. आयकला तुमी हें म्हणटा पळय तें? आयकला? कितके जाणांनी आयकला? अशें आमचो लोक म्हणटा जेजूचेर म्हाका भरपूर भावार्थ. म्हाजो जेजू म्हाका केन्नाच सोडचो ना. कितकी जाणां म्हणटा हे स्टेटमेंट? कितकी जाणां म्हणटा? हात वयर काडा. हात वयर काडा. कितकी जाणां म्हणटा जेजू म्हाका केन्नाच सोडचो ना? म्हणटा न्हू? बरें. आतां तुज्या कुडीन दुयेंस येयलें तेन्ना मागीर कितें म्हणटाय तूं? जेजून म्हाका सोडलो. जेन्ना बरें चल्लां तेन्ना जेजू म्हाज्या वांगडा. दुयेंस येयलें तेन्ना कितें म्हणटाय? जेजून म्हाका सोडलो. कित्याक? जेजू वयलें मन काडलें आनी प्रॉब्लमाचेर घातलें. पूण जेजू आमकां तें शिकयना न्हू.
जेजू म्हणटा सोल्युशन उलय, आनी आमी उलयता प्रॉब्लम, आनी बोट दाखयता देवाक, नाजाल्यार सैतानान म्हाका त्रास केला. ना भाव भयणानो, सैतानान तुज्या भितर एंट्री येवपाक चान्स पासून ना. आनी हो सगळ्यान मूळ कायदो आमी शिकता पळय, तो मूळ कायदो. आनी हो तर तुका कळना जाल्यार भाव भयणानो, तुज्या संवसारान लायफान तूं सदांच सैतानाचो मार खायत आसतलें. 101% बरोवन घे. हे स्टेप सांगता पळय ते तुज्या लायफान तो तूं पाळून करिना, नाजाल्यार यू हॅव नथींग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तुजें कांयच जावचें ना जे देवान तुज्या नांवार करून दवरला पळय ते. आनी आमी तेच आमची जाला भाव भयणानो प्रॉब्लमूच उलोवप. एक पासून जाग्याचेर जेजू प्रॉब्लम उलोवप. एका जाग्यार पासून आख्ख्या बायबलान 4 गॉस्पल्स आहा जी देवाची बरयलेली आहा. एक दीस पासून देव प्रॉब्लम उलोवंक ना. आनी आमी कोण? आमकां कितें नांव दिलां? क्रिस्त. हा, सारकें? क्रिस्त हांव म्हणटाय तो, आनी क्रिस्ताची उतरात ना तोंडार. भाव भयणानो, काय बरें नांव दिलां, क्रिस्त. हांव क्रिस्त. म्हाज्या भितर हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्त जियेता, हें उतर म्हणटा. क्रिस्त हांव म्हणजे म्हाज्या भितर हांव जियेना. हांव जियेतालो तो खुर्सार गेलो, म्हाज्या भितर आतां क्रिस्त जियेता. पूण उतरां कोणाची? दिसाक धरुया भाव भयणानो, 1000 उतरां आमी उलयता. 1000 वर्ड्स. 999 उतरां जावं बरें एक 900 उतरां आमी देवसाराची उलयतली, गॅरंटीड. कित्याक ट्रेन करूंक ना तुवें तुज्या. ट्रेन करपाक जाय जिबेक तुज्या देवाचें उतर उलोवपाक. कितक्या जाणांगेर सुणो आहा? सुणें कितक्या जाणांगेर आहा पळय. आतां सुणेंय ना तुमगेर. हांव घरा कडेन येतलो आतां तुमगेर सगल्यांगेर पळोवपाक सुणें आहा वा ना पळय. फकत इन्स्पेक्शन करपाक सुणें आहा वा ना पळय. सुण्यांक शिक्यान म्हणटा, शिकयता, मागीर दिता तो. मागीर जिबेक तर तुवें ट्रेनिंग दिलें देवाचें उतर उलोवपाक, ही जीब उलोवची ना. कोणाची कूड ही? आमी कोणाची कूड जावन आसा? जेजू क्रिस्ताची. आनी आमकां सांगले आहा, आख्खे कोडीक सांगले आहा. हांव आयजूच म्हाजे बायलेक आनी भुरग्यांक सांगतालो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. कितके जाणां रिक्षान गेल्या? रिक्षान कितकी जाणां गेल्या? रिक्षा उजार कर. सगळीं जाणां, चडशीं जाणां. फुडलो टायर सर्गेचो बापूय, हे सायडीन उजियार जेजू क्रिस्त, आनी हे सायडीन पवित्र आत्मा. एक टायर पंक्चर जालो नाजाल्यार गाडी फुडें वयता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां जाय आनी जायत. हांव सांगतालो म्हाज्या बायलेक सांगतालो, म्हाका 3 चेडवां आहात, बाप, पूत, पवित्र आत्मा. कित्याक भाव भयणानो, एकले ना नाजाल्यार चलना. आमी पळयलां आमच्या घरान समज एक चेडूं ना नाजाल्यार मागीर तेंच काम दुसऱ्या चेडवाचेर पडटा. म्हणटकूच वेल ऑयल्ड मशीन. आमचो बाप, आमचो जेजू आनी आमचो पवित्र आत्मा, तेगूय सारकें वेल ऑयल मशीन. काल हांव म्हापसा प्रिचींग करतना सांगतालो, कितक्या जाणांनी तें मिशीन पळयल्या. हातीन आमी आदी गुवणायताले, मागीर पांयांचेर येयले, आनी मागीर इलेक्ट्रॉनीक. दामले ड्र ड्र कळत ना हे सायडीनचो कुडको ते सायडीन केन्ना पावलो पळय तो. आनी तेन्ना आमी कितें करी, आतां आपलो ते पावता आनी ओडटा हे सायडींतल्यान. हांगर आतां ओडपाची गरज ना, हांगर मारले ड्र बाय. तसो आमचो बाप,
पूत आनी पवित्र आत्मा उलय आनी काम जातलें तुजें. पूण तेज्या सिस्टमा प्रमाणे उलय. चवथो पॉयंट मागीर कितें आमचो? Faith requires action. आतां उलयलें देवाचें उतर. देवाचें उतर उलयलें. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो आनी न्हिदोन आहा. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो म्हटलो आनी हांव न्हिदोन आहा. नाजाल्यार हांवें कितें केलें? हांवें उलयलां तें हांवें पाळून केलें. आतां जेजूचो एग्जाम्पल घेवया. देवान कितें केलें पळय तें. जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो तेन्ना 6 दिसा मनशाक रचलो. आनी देवान म्हटलें जेनेसीस 1:26. जेनेसीस 1:26. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळ्यावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मन जातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोदपटून भोंवतल्या जिवण्याचेर तो दोनीपण चलोवन. कितें म्हटलें? पयलें उलयलो, आमचे भाशेन मनशाक रचुया. कोणा भाशेन? आमचे भाशेन. देवा भाशेन आमकां तेज्या रुपान आनी तेज्या इमाजेन आमकां देवान रचलें. कोण दुसरें इमाजीन आहा? देवाचे इमाजीन आमी आसा. वी आर इन द इमेज एंड द लायकनेस ऑफ गॉड. एस जीजस इज सो आर वी. दुसरें कांय ना. पूण आमी कितें करता? भावार्थ उलयलो. जेजून म्हटलें मनशाक आमच्या भाशेन रचुया. मागीर कितें केलें देवान? जेनेसीस 2:7. जेनेसीस 2:7 कितें म्हणटा पळय? जेनेसीस 2:7. तेन्ना सोरेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. म्हणजे कितें केलें? उलयलो पयलो आनी एक्शनूय घेतलें. भाव भयणांनो, कितके टायम आमी देवाचें उतर तोंडांतल्यान आमी उच्चारता पूण एक्शन घेयना. पांव दुखता म्हणटा नाल्यार तो घेवनूच रावल्या. बाबुलो केला तेका. कितके जाणांनी म्हणटा भुरग्यांक धरल्या हातीन, बरो मरे बाबुलो. कोणें धरल्या धाकट्या भुरग्यांक हातीन? तुमी धरला? म्हटला तुमी बरो मरे बाबुलो म्हटला म्हणूंक ना? बरें मरे बाबुलो म्हणूंक ना? बाबुलो करून रावता दुयेंसांक. देवान दुयेंसाक शिराप घातले. एवरी टायम कोणाक दुयेंसान पळयलो तेन्ना देव त्या दुयेंसाशीन उलयलो आनी भायर वच. आनी आमी त्या दुयेंसाक घेवन बाबुलो करता, रावता. मागीर वाडल्या उपरांत आवय जायना. घेतले कित्याक भितर? येयला पळय त्या दिसा म्हण तुज्या भितर म्हाज्या भितर तुका पदवी ना. उलय. दुयेंस येता पळय त्या दिसा, थंडी जाली त्या दिसा म्हण थंडी तुका म्हाज्या भितर पदवी ना. देवाचें उतर म्हणटा साम्स 91. नो व्हायरस कॅन टच मी. पूण तुका देवाचें उतर ना जाल्यार तूं कितें म्हणटलो? आपली थंडी घेवन आहा. मागीर व्हांवता नाक. मागीर भर भर लेस काडटा भायर. पूण सैतानाची हीच आयडिया न्हू. देवान कितें केलें? उलयलो आनी मातयेन हात घातलो. मातयेन हात घातलो, रुपान रचलो. मागीर आपणाचो स्वास तेज्या भितर घातलो. आपणाचो आत्मो तेज्या भितर घातलो. आत्मो घातलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. प्राणी म्हणजे सोल. स्पिरीट, spirit, soul and body. I am a spirit having a soul living in a body.
कंप्लीट जाली मागीर आमी. प्रेज गॉड. हालेलुया. मागीर कितें पॉयंट आसा सिस्टर? काय थंय कवर जाल्लें? ओके, जेनेसीस 1:11 या आता. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावन बियां दितीत झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचे रूप जमनीर उत्पन्न जावन, आनी तशेंच जालें. कितें म्हटलें देवान? हुकूम कित्याक घातलो? जमनीर. बरोय. The command is to the soil. The command is to the soil. मागीर फुडें कितें म्हणटा? बियां दितीत झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचे रूप जमनीर उत्पन्न जावन, आनी तशेंच जालें. नेक्स्ट. You require a seed for regeneration. You require a seed for regeneration. बी नासतना भाव भयणानो जिवीत ना. You cannot regenerate without a seed. Anything that has life has to regenerate only through the seed. म्हणटकूच पयलो पॉयंट आयज घेतला पळय तो तेजेर हांव सांगता. देवान हुकूम कित्याक घातला? मातयेक, जमनीक. आमी कितें म्हणटा आमचे जमनीक आमी कितें म्हणटा? मदर अर्थ. कोंकणीन कितें म्हणटा? भूमी माय. काय काके म्हणून म्हणटकच मदर अर्थ. मदर कित्याक म्हणले? फादर कित्याक म्हणना? मदर कित्याक म्हटली? फादर कित्याक म्हणना? कुसवो कोणाक आसता? दादल्याक आसता. म्हणटकच ताका लागून मदर. जेन्ना त्या कुसव्यान बी वयतली, जेन्ना जमनीन बी वयतली, तेन्ना ती बी एक्टिवेट जातली. म्हणटकच पदवी कोणाक आहा? मदर इंडिया, मदर अर्थ. कितको हुशार न्हू आमचो देव. मदर म्हटली तिका, जमनीक. म्हणजे हे जमनीक ताणें हुकूम घातलो, तुज्या भितर जेन्ना बी येतली तेन्ना ती बी पोट्टात एक्टिवेट जातली. तेज्या पयलीं जावची ना बी एक्टिवेट. हांव बियो हाडटा आनी सिस्टर शर्मिलाक सांगता बियो दी आनी हांव हांगूच धरता. बियो किल्लो न्हेतल्यो हांगूच धरलेल्यो? तेका माती जाय. कित्याक मातयेक देवान हुकूम घातला आनी माती पीक हाडटा. देवाचें उतर म्हणटा. आनी आमी कितें चिंता? पीक कोण हाडटा? बी. बी पीक हाडटा म्हणून चिंताव ना. कुसवो हाडटा भुरगे भायर. बी फकत एक्टिवेट जाता. गोवाची आनी बायलेची बी जेन्ना मेवता ती एक्टिवेट जाता. कुसवो भुरगे भायर हाडटा भाव भयणान. आनी आमी कितकी वर्सां जालीं देवाच्या उतरान आमी बियेचेरूच फोकस धरुना, बियेचेरूच फोकस धरुना, बियेचेरूच फोकस धरुना. हांव म्हणना बी इम्पॉर्टंट न्हू. बी घे आनी बॉल्सान घे आनी सोद्दां भोंव. कितें जातलें? काय जावचें ना. काय जावचें ना. कित्याक इंडिविज्युअल ताकद बिये ना. दादलो आनी बायल काजार जाली आनी इतकी पयस भुरगीं जातली. कित्याक जायना? जावं काजार जाल्यार न्हू ती. जावपाक जाय न्हू भुरगीं. भुरगीं केन्ना जाता? काजार जाल्या उपरांत भुरगीं जातात न्हू.
इतकी तर पयस आहान भुरगीं जातली ना. एकठांय जावपाक जाय. म्हणजे मातीय जाय आनी बीय जाय. It cannot work individually. Seed and soil is required. Next point. Seed individual चलना, soil individual चलना. आता जमनीन सगळ्यो बियो आहा. त्या जमनीन जायत्यो बियो आहा. आता त्यो किल्लो तेल्यो इतको टायम कित्याक किल्लोंक ना. सीड टायम हावस्ट न्हू. त्या टायमार किल्लो तेल्यो उदीक जाय तेंकां. आनी मागीर हें उदीक कितें तें मागीर पळोवया. पूण सद्या बी ना आनी माती ना, नाल्यार दोगांय तर एकठांय जायना, नाजाल्यार घोडोन येवचें ना. म्हणजे सॉयल इम्पॉर्टंट, सीड इम्पॉर्टंट, बट दोनूय तेंच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेंकां आसतल्यो. आनी एकदां वाच सिस्टर जेनेसीस 1:11 कितें म्हणटा तें पळया एक्झॅक्टली. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावन बियां दितीत झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचें रूप जमनीर उत्पन्न जावन आनी तशेंच जालें. इंग्लिशीन वाच. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. After its kind. इम्पॉर्टंट कितें? आमो, आम्याची बी घातली, आमोच येतलो. पेकोणी मागल्या कुडीचीच पेकोणी येतली. पेकोणी कुडीची मागल्या आनी घर तुजें बांदून येवचें ना. कसली बी घालताय तेच तुका फळ येतलें. म्हणटकूच इट वील ब्रिंग अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड. इम्पॉर्टंट. सीड बरोबर. सीड ब्रिंग्स अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. कितके जाणांनी भाव भयणांनी तुमचे दोळे ओपन जाल्या. आमी कितें चिंताल्यो? बीएन पदवी. आतां ही सगळी शेताय पळय, इत्यो सगळ्यो बायलो पळय ते काय बरें काम करतात आनी एवरी आमकां संडे तेंचो एग्जाम्पल घेवपाक बरो मेवता. ह्याय संडे ती आहा थंयसर, गेल्याय संडे थंयच आसली न्ही. पूण आतां पळय तेणी काडल्या नोंदणी सगळी. पयल्यार तूं क्लियर जाला थंयसर. कितें केलां तेणें? तोंड सगळें काडलां. म्हणजे तेणेन सॉयल जी आहा, माती जी आहा ती बरी केल्या. सगळी नोंदणी काडली. मागीर ते नोंदणीचेर मागीर वयता. ह्या नोंदणीचेर वयता पळय तेन्ना खूब जाण कातोत तेले. नोंदणी खूब घेवन भोंवतात. भरपूर नोंदणी आहा आनी ती नोंदणी मागीर अशी उलयल्या उपरांतूच भायर सोदतली, नाल्यार सोदची ना. कोणा हांव मिनिस्टर करतालो आनी हांवें डायरेक्ट सांगलें तुज्या भितर नोंदणी सुबेज आहा म्हणून. राग येयलो. वॉट यू से ब्रदर म्हणूंक लागले. हांवें म्हणलें वॉट आय से. रिमूव युअर वीड्स, नाल्यार पीक येवचें ना भाव भयणां. देवाचें उतर म्हणटा हांव म्हणना. आनी आमी शिकतले हांव तेकाच लागून आयज आमचो हो टॉपीक. देवाचें उतर शिकपाक आमचो टॉपीक. नोंदणी भितर आहा नाल्यार पीक कशें येतलें? पिशी जाल्या न्ही ती. गेल्या संडे आनी आयज संडे पळय ती थंयसरूच हांव तितक्याच जाग्याचेर काम करता. पयलेली आमी तेंकां थंयसर गेल्या संडे, ह्या संडे आहा 8 दीस जाले.
7 दीस जाले. 7 दीस जर जाले नाजाल्यार ती नितळ करता. आनी नितळ करिना जाल्यार कितें जातलें, पीक बरें येवचें ना. आनी मागीर आमी कितें म्हणटा, आमची कामां जायना, नोंदणी काडूंक जाय. थंयच लागता नोंदणी, आमकां लागना नोंदणी. देवान सांगला हो पॅरेबल तर तूं नकय नाल्यार तूं कांयच नकय. म्हाजें उतर तूं कांयच नकय. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Important topic हो. वो इतकोच तो तूं जाणाय, वो एक टॉपिक तो तूं जाणाय नाल्यार तुज्या अकाउंटान देवान कितें घातलां तें सगळें तूं काडून घेवंक शकता. एकूच वो एक प्रिंसिपल तो तूं जाणाय, नाजाल्यार तुज्या आत्म्यान जें देवान घातलां तें तूं काडून घेवंक शकता. कंप्लीट शुअर शॉट. एका प्रिंसिपलान, ओन्ली बाय वन प्रिंसिपल, 90% वो प्रिंसिपल इम्पॉर्टंट. 90% ह्या प्रिंसिपलान सगळें घडोवन येता. ताका लागून सगळ्यान पयलें जेनेसीस कसो देवान संवसार रचलो. उतरां आमच्या तोंडार कसलीं उतरां, आमी देवाचे मनीस, आमच्या देवाची उतरां. ऑल वर्ड्स आर गॉड्स वर्ड. आय हॅव नो बॅड वर्ड्स इन माय माउथ. कितकी आहान आमचीशी न्हान उतरां, देवाची उतरां आहान काय देवसाराची उतरां आमी सुबेज उलयता भावा भयणानो. इम्पॉर्टंट न्हू, उतर इम्पॉर्टंट भावा भयणानो. मागीर जेनेसीस 1:28 या. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हातान काल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. इंग्लिशीन वाच सिस्टर. And God blessed them. फर्स्ट कितें केलें देवान? ब्लेस म्हणजे कितें? आशीर्वाद घातलो. म्हणजे मिनींग कितें ब्लेस्टाचो? ब्लेस्टाचो मिनींग हा न्हू. ब्लेस्ड म्हणजे कितें? मिनींग बरें ब्लेस्टाचो. गॉड एम्पावरिंग अस to bring God kind of result. In every area of our life. Blessed म्हणटा. God empowering us to bring God kind of result in every area of our life. मिनींग जाणा नाल्यार मागीर तुका कळटलें न्हू ब्लेस्ड म्हणजे कितें. नाल्यार आमी कितें चिंता, ब्लेस म्हणजे देव म्हाका बेसांव घालतलो. ब्लेसिंग इज डिफरंट आनी ब्लेस्ड डिफरंट. ब्लेसिंग इज अ प्रॉमिस. ब्लेस्ड इज ऑलरेडी डन. पास्ट टेन्स, नॉट फ्युचर टेन्स. ब्लेसिंग इज अ फ्युचर टेन्स. ब्लेस्ड इज ऑलरेडी डन. गॉड इज सेइंग आय हॅव ब्लेस्ड यू. नेक्स्ट कितें म्हणटा, एक घे. And God said unto them, be fruitful. कितें म्हटलां? Be fruitful. Fruitful in what? Only multiplying. भुरगींच करा म्हटलें? No, he told Adam and Eve, no? म्हणजे दादल्याक आनी बायलेक सांगला, be fruitful. म्हणजे तुमी वाडा आनी चोडा. तें तेंकां सांगलात तेणें. पूण तुमी वाड आनी चोडा सगळ्या तुमच्या मांडण्यांनी फकत भुरगींच काडूंक न्हू.
सगळ्या तुमच्या म्हणण्यांनी तुम्ही वाडात आणि चोडा आपणे तुमकां ही पदवी दिल्या. आनी आमी कितें मागता? गॉड प्लीज ब्लेस मी. कूट घालूंक जाय न्हू, खाट कर मारल्याक. तुमच्या टायमार मारूंक नासतलें तुमकां, कोण भुरगीं आहात ना, सगळीं जाणटीच आहात, ते सगळ्यांक आमकां खबर आहा. हात फुडें कर नाजाल्यार आंगर घे, फाट करून मागताले. तो हे देवान एक बोडी धरूंक जाय आसली, आयकोंक ना, फाट ब्लेस मी म्हटलें घे. ऑलरेडी ब्लेस्ड न्हू. देवाचें उतर सांगता, हांव सांगना. देवाचें उतर सांगता आपणें तुका ऑलरेडी बेसांव दिला. बेसांव म्हणजे तुका पावर दिला मल्टिप्लाय जावपाक. मागीर फुडलें कितें सांगता? And multiply and replenish the earth. म्हणजे हो संवसार वाडय, भुरग्यांनी तुज्या वाडय, सगळे हें आपणें तुका एक एक झाड दिलां. हें झाड आतां काड, दुसऱ्या जाग्यार लाय, आनीक झाडां लाय. वाडय सगळें तुका दिलां तें दोबरात कर. पदवी आपणें तुका दिल्या, दोबरात कर, आतां वाडयत राव. नाजाल्यार कितें म्हणटा? ना, एक पुरो. One is enough, man. Who is going to take the tension? तुका खबर आहा? बायल सांगता गोवाक, तुका खबर आहा तुज्या पोटान आसता ते 9 म्हयने? तुका खबर आहा कितू दुखता ते? पूण देव कितें म्हणटा? मल्टिप्लाय आनी रिप्लेनिश. कित्याक देवाची मांडणी तूं वाडपाक आनी चोडपाक. आदल्या टायमार कितकी भुरगीं आसतालीं भाव भयणांनो? मिनिमम 6 तरी. हय, 3 ती सिस्टर म्हणटा आमी 9 जाण. प्रेज गॉड. तांकां आनी व्हॉलीबॉलाक टीम बांदनाका, तेंची टीम रेडी आहा. आनी कित्याक प्लेयर भायले जाय, होम टीम रेडी आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणटात भाव भयणांनो, कितें जाता? देवान दिला आमकां हुकूम, वाडात चोडा. फकत भुरग्यांनीच म्हणना, तो सगळ्या भाशेनी वाडात चोडा. कित्याक हे धर्तेचेर पदवी तुका दिल्या. ऑथॉरिटी लेटर, डॉक्युमेंट तुका दिला ह्या संवसाराचेर. आनी देवाक पदवी ना ह्या संवसारात भाव भयणांनो. God cannot do something supernatural on this earth. He can do, but he does not break his. तो मोडिना आपणाचो कायदो. He is a God of order. आपणाचो कायदो तो मोडिना. दाखोवंक कसो मोडिना पळय तो. शुअर शॉट देवाच्या उतरान देव आपणाचो कायदो मोडिना. दाखोवंक देव आपणाचो कायदो मोडिना. दाखोवंक जेजू कोण? देव. आतां सर्गेच्या बापायन ताका सांगलें तुका धर्तेर वचपाक जाय, संवसारान वचपाक जाय. डायरेक्ट वयल्यान येवंक शकना नासलो? कित्याक येवंक ना? अरे डायरेक्ट यो न्हू. मारयेच्या कुशव्यान वचपाची कितें गरज आहा? अरे देव न्हू तूं, जेजू देव न्हू, डायरेक्ट येवंक शकना. पूण तेणेन कितें म्हटलां? रिजनरेशन इज ओनली थ्रू सीड. बियेन सांगूत रिजनरेशन जावंक शकता, दुसरी वाट ना. देवान आपणाचो कायदो मांडला पळय तो मोडूंक ना. देव तो कायदो मोडपाक ताका पदवी आसली, पूण आपणाचो कायदो मोडूंक ना. देव जावन तर आपणाचो कायदो मोडूंक ना जाल्यार आमी कित्याक देवाचो कायदो मोडपाचो? ताका लागून रिजनरेशन तेणेन कितें केलें? लूक 1:35 वर्ड्स सिस्टर. लूक 1:35 थंयच आसतलें. प्रेज गॉड.
आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजे सावळी घालतली. हेच खातीर तूं जोर दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पूर नांव दितलो. कोणाचो पूत? देवाचो. देवाच्या पुतान खंयचो रस्तो घेतलो? मारयेच्या कुशव्यान जळून घेवपाचो रस्तो घेतलो. देव आहलो तो सुपरनॅचरली येवंक शकतालो. पदवी आहा तेजीशी सुपरनॅचरली येवपाक, पूण आपणाचो कायदो मोडिना, आपणाचें उतर मोडिना. रिजनरेशन सिस्टम आपणान घातल्या पळय ती मोडिना भाव भयणां. आपणान पळय सिस्टम घातल्या ती देव आपणाची मोडिना. हांगोर म्हणटा पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. पवित्र आत्मो हे घेवन येता बी आनी मारयेच्या कुशव्यान घालता. कित्याक बापायची ह्या जोसेफाची बी कित्याक घेयना? आदामाच्या पाताक येवपाचें म्हणटत आदाम पातकान हा आदामाच्या पाताक तेच्या भितर येवपाचें म्हणटत तो कितें करता? ना, पवित्र आत्म्या. पयलो आदाम कसो जालो भाव भयणांनो? पयलो आदामाक माय आहली, पाय आहलो. पयल्या आम्यांक माय आहली ना न्हू. डायरेक्ट न्हू, मॅच्युअर वर्ल्ड म्हणटा. गॉड क्रिएटेड मॅच्युअर वर्ल्ड इन 6 days. 6 दिसांनी देवान मॅच्युअर म्हणजे झाड तर आहा ताका फळांय आहा आनी तेच्या भितर बी आहा. ही देवाची पदवी, द ग्लोरी ऑफ गॉड. Genesis 1:3 Let there be light, glory of God. इम्पॉसिबल भाव भयणांनो. देव हांगर उलयलो, झाड वाडले, सोमतो आंबो जालो आनी आंब्यान भितर बी. सुपरनॅचरल. आतां हो सुपरनॅचरल देव हो कायदो तयार करता पयलोच. आनी हो जेन्ना हो कायदो तयार करता तेन्ना तेणेन कायदो केलो तो आपणाचो कायदो मोडिना आनी मारयेच्या कुशव्यान तो जुलूम घेता. कसो? पवित्र आत्म्यान बापायच्या उतरा उदेशी तो जुलूम घेता. पयलो आदाम सुपरनॅचरल, दुसरोय आदाम सुपरनॅचरल. फर्स्ट एडम वॉज सुपरनॅचरल. उलयलो, माती काडली, श्वास सोडलो, जितो जालो. दुसरोय आदाम बापायचे बियेन येवंक ना, सर्गीच्या बापायच्या उतरा उदेशी तें उतर पवित्र आत्मो हाडटा, मारयेच्या कुशव्यान घालता आनी फुडें मारी कितें म्हणटा ती पळय, मदर मॅरी कितें म्हणटा ती पळय, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी कोणे तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गोन सांबाळला आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तेच सोरशिलो कडसरलो. मारयेन कितें म्हटलें? ही जावन आसा सोरेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. कोणाच्या उतरा प्रमाणे? आंच बोडवो कोण? मॅसेंजर. कोणाची मेसेज घेवन येयला? सर्गेच्या बापायची, जेजूची आनी पवित्र आत्म्याची मेसेज घेवन येयला. मेसेज दिली ते देवाचें उतर आनी मारी म्हणटा जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. इम्पॉर्टंट कितें? उतर. सर कसो रचलो, संवसार कसो रचलो? उतरां. आनी आमची उतरां कसली? आमची उतरां कसली? मारयेची उतरां. सगळ्यांच्या तोंडान आमी सगल्यो मारयो हांगर येयल्या पळय ते, हांगर येयल्या त्यो सगल्यो मारयो आनी दादले सगल्यो मारयो. आमचें हांव उतर मारये सारकें. भाव भयणांनो, मारयेचो एग्जाम्पल घेवया.
व्हडली गिरेस घराण आसली न्हू, गरीब घराण आसली. खंय गरीब म्हणून कोवता, खावपाक पिवपाक कांय ना, जेजूक जल्म दिवपाक जागो ना. आनी हो ह्या संवसारान तेजो बाप घोव आसलो तो जोझफ, कार्पेंटर. कार्पेंटर म्हणजे भरपूर पयशे आसता न्हू, कार्पेंटरांक भरपूर पयशे आसता न्हू. काय गरीब आसता कार्पेंटर, डेली कितें मेवता पळय तेजेर जगता न्हू. कार्पेंटर तुका ते आतां हे इंटरनॅशनल कार्पेंटर न्हू, हय नॉर्मल कार्पेंटर बारीक कितें काम करून आपणाचें पोट भरतालो. आनी मारी म्हणटा जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. भाव भयणानो, आमी कितके टायम म्हणटा देवाक म्हणटा देवा जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. फकत नमान मरये सता मरये म्हटलें जाल्यार मारये भाशेन जावंक नाका. मारयेन कितें म्हटलें, एकूच लायन. आनी जेन्ना मारयेन म्हटलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना ती बी तेच्या भितर केली. तेन तर ना म्हटलेलें फॉल्ट तेच्या भितर जावपाचें नासलें. आनी कोणाक चूज करपाचो देव, पूण देवाक खबर आसली मारी चूज करतली म्हणून. देव तो ताका खबर आहा कोणाक चूज करपाची, ती ताका खबर आहा. मारयेक चूज केली, ताका लागून एलिझाबेथ म्हणटा. एलिझाबेथ कोण? मावशी भयण. मावशी भयण कितें म्हणटा, नमान मरये कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, आश्चर्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजें फळ जेजू. ही बायबलान बरयलेली उतरां, ही म्हाजी उतरां न्हू. कोणें म्हटलें? एलिझाबेथीन म्हटलें. कशें म्हटलें एलिझाबेथीन? पवित्र आत्म्यान म्हटलें. म्हणजे पवित्र आत्मा एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान उलयलो. हें उतर पवित्र आत्म्यान बरयलेलें आहा भाव भयणां. जायते जाण हें उतर कॉन्टेस्ट करतात, पूण हें उतर पवित्र आत्म्यान बरयलेलें उतर. मागीर फुडें पळोवया मारी कितें म्हणटा पळय ती. लूक 1:46-47. मारी म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. सोरेस्पराक. मागीर फुडें देवाक म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली चाकोनीचेर ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्या सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. कितें म्हणटल्यो? सुभागी. बरें इंग्लिशीन वाच सिस्टर. हांगोर Luke 1:46. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. सगळ्यान पयलो कोण? मारी. सगळ्यान पयली मारी. भुरगे आजून कुशवेल्ले भायर सरोंक ना. कोण म्हणटा? जेजूजान आसा म्हाजो सोमीत, दोनी आनी सरवंडार. आनी आमी कोण सरवंडार म्हणून चिंताव? आमी सरवंडार कोण म्हणून चिंताव? आमी चिंताव सरवंडार मारी म्हणून. ना, मारी सांगता, मदर मॅरी सांगता, म्हाजो पूत जेजू जावन आसा सोमी, दोनी आनी सरवंडार. सगळ्यान पयली म्हणपी मदर मॅरी. सगळ्यान पयली. भुरगे आजून कुशवेल्ले भायर सरोंक ना.
पूण देवाच्या उतराक ती पाळून करता आनी म्हणटा म्हाज्या कुशव्यान जल्मता ते भुरगे जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी आनी सरोड. कितके खालती उतर बाब म्हणटा, कितके खालती उतर हे. आनी आमी खंय फोकस करता बाब भयणानो, आमचो फोकस चुकला. मारयेन सांगलें म्हाजो पूत सांगता तितकें करा. आमी कोणाचें करता? म्हज्या शेजाऱ्यान सांगला पळय तें आमी करता. अरे देव तुका मारी सांगता, देवाची माय सांगता, जेजूची माय तुका सांगता म्हाजो पूत सांगता तितकें करा. मारयेक मान दिता न्हू आमी, मारयेक मान दिता न्हू, नाजाल्यार ती सांगता तें कित्याक करिना? मारी सांगता तें आमी कित्याक करिनात? मारी सांगता तुका म्हाजो पूत सांगता तितकें कर. म्हाज्या पुतान उतर बरोवन दवरलां तें पाळून कर. आनी आमी आपल्या नोमान मरे साता मरे, नोमान मरे साता मरे. अरे कितें नोमान मरे साता मरे? मारयेन कितें म्हटलां तें तुका खबरूच ना. पॅरट प्रेयर जालें आमचें. आमकां त्या उतराची जाणवाय बसून ना, कितें म्हटलें केन्ना म्हटलें बसून पळय. कित्याक बायबल आमी वाचूंकूच ना, देवाच्या उतराक आमी व्हरतो जागोच दिवंक ना. सुरवातीक कितें आसलें? देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर कोणाशी नासलें? सर्गीच्या बापायशी नासलें. आनी देवाचें उतर कोण जावन आसलो? देव जावन आसलो, जेजू. सुरवातीक सावन उतर आसा भाव भयणानो. मारी जाय ती मागीर येयली. आनी आमी कितें करता? मारी सांगता पळय तें आयकना. आनी मारयेक आमी मागीर आमी फटयता. एक्चुली मारयेक आमी मादा मॅरीक आमी फटयता. आमची आवय म्हणटा ती आमी. तूं आवय म्हणटा जाल्यार आवय म्हणटा ती भुरग्यांनी आयकोंक ना जाल्यार तुमकां तिडक येता तुमकां कोणाक तिडक? कितके हाडूंक भुरग्यांक? हात वयर करा. कितके हाडूंक भुरग्यांक? तुज्या भुरग्यांनी तर तुका सांगलें, तुवें तुज्या भुरग्यांक सांगलें. आतां आमी कोणाची भुरगीं? मारयेची भुरगीं. करेक्ट? मादा मेरीची भुरगीं न्हू आमी सगळीं? मानता न्हू? आमी आवय म्हणटा न्हू मादा मेरीक? सगळीं जाणां आवय म्हणटा मादा मेरीक? आं? आतां मादा मेरी सांगता म्हाजो पूत सांगता तितकें कर. बरें, तिचें आयकोंक ना. तुजी भुरगीं तुवें सांगलें बाय गो बाबा रे भायर वचपाचें ना, 7 जाल्या उपरांत भायर वचपाचें ना. एवढ्यो कितें येता आनी चल्लो. तुका बरें दिसता? कितके जाणांक बरें दिसता? हात वयर काडा. तुज्या भुरग्यान म्हणलें घे तूं येता कितें गावता? कितके जाणांक बरें दिसता? म्हाका बरें दिसता पळय, हांवें हात वयर काडला. तुमी काडिनात कोण? बरें दिसना न्हू. पूण मारी सांगता म्हजो पूत सांगता तितकें करा. आमी करिनात भाव. कितकें वायट दिसता आसतलें जेजूच्या आवयक. थंय रडटा आसतली. आपणें तांकां सांगलेलें म्हणटलें धरतेर आहा पळय तेन्ना. आतां स्वर्गार आहा ती, स्वर्गार सावन पळयता आनी म्हणटा आपणें सांगलेलें म्हाज्या भुरग्यांक सांगलेलें हांवें. म्हाजें पूत सांगता तें आयका म्हणून. कोण आयकना? कोण आयकना? आनी नोमान मरे म्हटलें आनी साता मरे म्हटलें म्हणून कितें फायदो? सांगलां पळय तें आयकोंकूच ना. आनी ते म्हणत आहा 50 टायम म्हणटा. आनी तो केस केन्ना स्टार्ट जाला, केन्ना कवर जाता तो पयलें टेंशन. हे वद्देवर आतां कशें कवर जातलें तें पयलें टेंशन. आगो ते हे मिशिनान ती कापडां ती मातशी सुकत घाल, हांगो तेच चालू. आनी भुरगे मागीर ते कितें करता? मारता बोके आपले थंयसर. कित्याक तांकां तें सदांचेंच जालां न्हू. पूण भाव भयणानो मारी कितें सांगता तें पळया.
मारयेन सांगलो म्हाजो पूत जाण आसा, म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सरवंडा. आमी कितकी जाणां म्हणटा जेजू म्हाजो सोमी, दोनी, म्हाजो सरवंडा. मारयेन म्हटलें, ती म्हणटा ती उतरां आमी कित्याक म्हणना. मारयेन सांगलें म्हाजो पूत सांगता तितकें करा, आमी आयकना. आमची आवयचें आमी आयकना. सर्गीच्या आवयचें आयकना जाल्यार संवसाराच्या आवयचें आमी कितकें आयकतलीं. एग्री तुमी भाव भयणांनो? एग्री जाता न्हू तुमी? तुमची भुरगीं आयकना जाल्यार तुमकां राग येता वयना. पूण ती माय न्हू आमची म्हणटकच ती आमच्या रागार जायना. आमकां सांगत हा ती आपूण आपणाचो पूत सांगता तें करा. भाव भयणांनो, देवाचें उतर ताका व्हडलो जागो दिवपाक जाय. कित्याक हे देवाचें उतर मारयेन, मादर मेरीन जोडून घे. ह्या उतर जिवे उतर जालें. आनी हे जिवे उतराक आमी जागो खंयसर दिला, इम्पॉर्टन्स दिवंक ना. रागार जायनाका भाव भयणांनो. 1000 तेस तुवें म्हटलें मरच्या पयलीं, समज तुवें 10,000 तेस तर म्हटले जाल्यार उगडास धरा. उगडास धरा. हांवें आजच्या दिसाक हांव हें उलोवन दवरलेलें पळय तें उगडास धरा. आमी मेवतलींच सगळीं जाणां. आनी मारी तुमकां हिसाब दिली ओ ना तें उगडास धरा. कित्याक जट्टेच्या टायमार ती सगळीं जाणां आसतलीं. जट्टेच्या दिसा सगळीं मेल्लीं थंयसर आसतलीं. आनी मारी आसतली थंयसर. कित्याक ती जेजूची माय. ऑलरेडी स्वर्गार आसा ती जेजूची माय ती. आनी जेजूची माय जातली. आपणें सांगलेलें तें तुवें आयकलेलें काय तुवें तुजेंच केलें, फकत तेच म्हटलें. आनी म्हाज्या पुतान सांगलेलें तें तूं विसरलें. आपूण तुमकां हे धरतेर हाडलो तेन्ना हांव तुमकां सांगून गेल्ली, म्हाजो पूत सांगता तितकें करा. पूण भाव भयणांनो आमी करिना. देवाच्या उतराक आमी जागो दिवंक ना. कोणें सांगलें थंयसर 100 तेस कर रे. हां बरें जालें, उगडास येयलो, बरो उगडास येयलो. आर्गा तुका जेजू, बरो उगडास येयलो. आनी उगडास कोण दिता? पवित्र आत्मा. उगडास केलो पवित्र आत्म्यान. मारयेचेर उलयतालो पळय तेन्ना उगडास केलो. 7 हातोनीची नोयना चालू आहात न्हू, चालू आहात न्हू. फादरीन कितें म्हटलें, आमच्या थंयसर म्हाज्या घरा कुशीकूच सेंट एंटनी चॅपल आहा. म्हणटच बायल आनी भुरगीं गेल्लीं म्हाजी मिसाक. आनी फादरीन शर्माव दिलो. आमी सगळीं येता म्हणूंक लागलो 7 हातोन आमचें काम करतलो म्हणून. सगळीं येता 7 हातोन आमचें काम करतलो म्हणून. जेहोवा जायरा कोण? जेहोवा जायरा म्हणजे आमचो देव. जेहोवा जायरा म्हणजे कितें? गॉड माय प्रोवायडर. हो पाद्रीन सांगलें फकत 7 हातोन तुमचें कितें आहा तें घेवन येता, पूण तुमचें मागणें सगळें जेजू दिता. आनी असल्या पाद्रींक मागीर आमी कितें म्हणटले? तो पिस्सा जाला म्हणटा. सारकें सांगलें ताणें. इम्पॉर्टंट कोण? जेहोवा जायरा कोण? देव देवा कडल्यान येता. देव एकूच सोर्स आहा आनी दुसरो सोर्स ना. गोंत हा भाव भयणांनो, थंयसर आमी बोवाडे मारीत हा. आमकां कळोंकूच ना आमचो सोर्स कोण पळय तो. द वर्ड. देवाचें उतर जावन आसा तुजो सोर्स. देवाचें उतर जावन आसा तुजो सोर्स. आनी दुसरो सोर्स ना. मारयेनूय सांगलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. उतर इम्पॉर्टंट. आनी जितके बेगीन आमी आमचें मन बदलता तितके बेगीन तुजी सुटका जातली. नाजाल्यार तूं गुवाडे घेत रावतलें आनी तुज्या लायफान धुमाडो हो चालूच आसतलो.
देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवपाक जाय. आतां पदवी आमकां देवान दिल्या. ब्लेस्ड म्हणजे देवान आमकां ऑलरेडी पदवी दिल्या. आतां मेन टिचिंगाचेर या. हे तुमकां कितें जालें, हे बेश्टे तुमकां पयले कितें दितात हॉटेलान गेल्या उपरांत? स्टार्टर. हो तुमकां आतां स्टार्टर दिलो. कोल्ड ड्रिंक बा जाय नाल्यार आतांच सांगा. स्टार्टरा बारीक कोल्ड ड्रिंकूय मेवता न्हू. स्टार्टर दिलो. आतां मेन कितें म्हणटा ताका? मेन कोर्स. मागीर तुमकां डेजर्ट. मागीर वचपाचें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. स्टार्टर बरो लागता काय मेन फूड? बरें आहा. मेन फूड बरें आहा. मार्क 4:11. आणि ताणे अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गोठ वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सोकली शिकोवन वापाऱ्यांनी. आमी हांगर येयल्या. आयज संडे न्हू. बरें इल्लें खान, बरें जेवण खान, बरो पुलाव, संडेचो पुलाव आनी चिकन नाल्यार मांस. आमचे क्रिस्तांवांचे मेन न्हू. संडे म्हटल्यार सारको डे ऑफ सेलेब्रेशन. पूण तुमी हांगर कित्याक आहा? ही देवाचें मांस आनी रोगत घेवपाक. कम्युनियन. कम इन युनियन. कम्युनियन. देवान सांगलें म्हाज्या उगडासाक करात. कम्युनियन. जेन्ना ब्रेड मल्टिप्लाय केले तेन्ना देवान कितें केलें? 50 जाणांक बसय म्हटलें. कित्याक? कम्युनियन. एकठांय जाया. धाकटे ग्रूप. कम इन युनियन. हांगर तुमी कित्याक येयल्या? देवाचे उतर खावपाक. आनी देव सांगता, हे कोण पळय हय आहा बाकीची आपणाची कामां करता, तांकां खबर ना 7वो दीस देवाचो दीस म्हणून, आनी जोडपाचे हेजेर आहा, तांकां कांय फायदो जावचो ना. देवाच्या उतरान जोड आहा ती आनी खंयच ना. भाव भयणानो, हांव खरें सांगता, 34 years हांवें सर्वीस केल्या. पूण हांवें प्रॉस्पेरिटी पयली जेन्ना हांव देवाच्या उतरान येयलो पळय तेन्ना. पयशे म्हाका पगार तोच मेवता, सगळे तेच मेवता, पूण म्हाजे पयशे वेस्ट जायना. अननेसेसरी वचना, डॉक्टर अशें वचना, हांगर वचना, थंय वचना. कित्याक देवान तें राखून दवरलें. पगार तितकोच मेवता. पोरू मेवतालो तितून एक आमकां इन्क्रिमेंट आसता, तेजो मातसो एक इन्क्रिमेंट मेवला. पूण पयशे म्हाजे वेस्ट जायना. कित्याक देवान मागले, बेसांव घातले. जोबाचेर घातलेले ते बेसांव ताणें म्हाजेरूय घातले. पयशे वेस्ट जायना. कित्याक? देवाक व्हरतो जागो दिला. देवाक व्हरतो जागो दिल्या उपरांत बाकीची मांडणी तेजी ताणें पळोवपाची. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all other things will be added unto you. पयलो देवाक सोद आनी तेजें सोदपण सोद, मागीर सगळें तुका आपूण एकठांय करतलो. सगळें तुका कितें जाय पळय तें आपूण दितलो. देवाचें उतार सांगता. आपणाक पयलो सोद. आमी कोणाक सोदूंक वयता? रे आयज बसया मरे, आयज इल्लें घेवया रे, उलटें मातशें संडेचें मातशें बरें पडटा न्हू. मागीर मंडे संडे बरें रेस्ट केलो, मंडे मागीर कामाक या. कितें केलें? देवान म्हटलेलें कीप द सॅबथ होली. कितें केलो हांवें? बोश्टयलो. देवाचें उतर भाव भयणानो, बारीकसाणेन चिंता तुमी कितकें इम्पॉर्टंट पळय तें. आनी देवाचें उतर नकय नाल्यार तूं शेणला ह्या संवसारांत. देवाच्या उतरान सगळी पदवी आसा. फुडें वाच सिस्टर. अशें कित्याक पळयता तांकां दिसचें न्हय, आनी आयकता
तांकां समजेचो ना नाजाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसोणें मेळत. फुडें फुडें वाच. मागीर ताणें तांकां म्हणलें. मागीर ताणें तांकां म्हटलें. कोणें म्हटलें? जेजू. जेजून म्हटलें. जेजून कितें म्हटलें तें पळोवया. बरें इंटरेस्टींग आहा. मेन कोर्स अश्यो फुडें करा तुमच्यो. ही वोपार तुमी नकडत तो हेर सगळे वोपारी कश्यो जाणो जातल्या. कितें म्हणटा जेजू? ही वोपार तर तुमी नकत नाल्यार तुमी आनी कांयच तुमकां कळचें. बेजीक बेजीक म्हणजे कितें? मूळ. मूळ ना जाल्यार झाड येतलें. मूळ जाय न्हू इम्पॉर्टंट. बुनियाद इम्पॉर्टंट काय वयले रूफ इम्पॉर्टंट? पण आमची नदर वयरूच वयल्यान कितें पडटलें काय म्हणून. मूळ इम्पॉर्टंट भाग भयणा. हे सिस्टर शर्मिलान तर हें बांदलां हांगा. हेजें फावंडेशन इम्पॉर्टंट. हें तर आमी बांदलां आतां. देवान बांदून दिलां हें आमकां. आनीक बांदपाचें आहा. आमी थोडें मातशें उदीक घेता हांगा. जातलें फुडलें हाका म्हणसर कंप्लीट सगळें पॅक. फॅन घालपाची सगळी तयारी काय ना. हेजो लोक मातसो उणो जालो. पावसाक भियेलो. आमी भिवंक ना. आमी हो पावसाक पयलोच हुकूम घातलेलो आसलो. ताका लागून आतां पावस ना. नाजाल्यार फोन मारा सिस्टर कोरिंगान आनी विचारा. हांवें कितें सांगलें? पावसाक हांवें हुकूम घातला पावस मिटिंगेच्या टायमार पडचो. आमकां देवान पदवी दिल्या. पडचो ना पावस. स्टार्ट केला तेन्नाच्यान पावस पडला. पयलो पडला आमकां भेकणांक सोदतालो भियेल. आनी हांवें ब्रदराक सांगलें हो आमकां भेकणांक येयला म्हणून पळय. हो ब्रदराक सांगलें हो भेकणांक येयला आमकां. पूण आमी भियेना. कित्याक आमी कितें उलयलां तेजेर विश्वास आमकां. आमी कोण? भावार्थी. कोण आमी? भावार्थी. उलयता पळय तेजेर आमी भावार्थ करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. कुठं हांगर कितें म्हणटा देव? आयका म्हणटा. फुडें. वोपी वोपता तें उतर. वोपी. हांव कितें वोपता आतां हांगर? उतर. उतर कोणाचें? देवाचें. देवाचें. वोपी वोपता तें उतर. तो वोपता आपणाक शेतांतलें पीक काडपाक. हांव वोपता ओथमे देवा लागीं जोडपाक. पूण देव कितें म्हणटा? तो करता तेंच आनी हांव करता तेंच. तेज्या भितर आनी तुज्या भितर कांय डिफरन्स ना म्हणटा देवाचें उतर सांगता. आनी देव सांगता ही ओपार नोकय नाल्यार तूं आनी कांयच नोकय. हांव सांगना. देव सांगता. जेजू सांगता म्हाका तिडकीन पळयनाका. म्हाका मारशात नाल्यार पोट धरून. देव सांगता. जेजू सांगता ही ओपार तर तुमी नोकोत नाल्यार तुमी कांयच नोको. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. मागीर फुडें पळोवया. जी कोण उतर वोंपला ते वाटेर आसात ती ही. ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें उतर काडटा. बरें. म्हाका एकूय दिसना हांगर. बरें आतां हे शेतान वचपाक आमकां एक वाट जाय न्हू थंय पावपाक. ती वाट चलत रावल्या उपरांत कितें जातली ती वाट? तो मनीस ते वाटेर चलत रावलो. सगळीं शेतान वयता आनी ते वाटेंतल्यान चलत वयतात. पांय वाट जाली म्हणजे माती घट जाली. सारकें? हें नॅचरल आहा. सदांच चलत रावलो पांय वाट जाली. आमची काळजां देवाच्या उतराक घट जाल्या. फातर स्टोनी हार्ट. आतां तूं ते पांय वाटेचेर बियो घाल किल्लोच्यो ना.
कित्याक व्हड जाला, पेनेट्रेट जायना, मूळ घेवपाक ताका चान्स ना. इतकें घोट जाला की थंयसर बी पडटली, येतले भायर, पूण जावचें ना. कित्याक माती लूज ना, ताका लागून ती माती लूज करता पळय थंयसर ती नाट ही बायल येल्लो घातल्या पळय ती नडणी काडटा पळय. काय बरें न्हू, देवान सगळें अरेंजमेंट करून दवरला. तूं आनी कांय सांगपाचें कन्फ्युजनान पडो नाका. आपूण तुका अरेंज करून दवरता कशें एक्सप्लेन करपाचें पळय. फुडली पळय भाव भयणानो कितें केलां पळय तें, मेरो घातल्या. ह्या मेरांचेर तर पडले नाजाल्यार ताका पीक येवचें ना, कित्याक ते तिणेन घट केलें. म्हणटकूच सकयल पडटा पळय थंयसर तितक्या जाग्याचेर तें बी तुजें बरें येतलें. म्हणटकूच ही पांय वाट आमचे हाडन हाड. देवाचें उतर आमी उलयता पूण तें काळजान आनी भितर वचना. कित्याक इतकें काळीसवें निबर केलें देवाच्या उतराक, आनी संवसाराच्या उतरांक तुजें इतकें काळीसवें मोह धरलाय, आनी देवाच्या उतराक इतकें निबर केलां तें तुज्या काळजान वचना. त्याच टायमार आमी वयता मिसा, थोडी वयता मिसा. कित्याक कुमसारान सांगूंक जाय न्हू, निमणे कुमसार केन्ना जाल्लो 7 वर्सां जालीं, आनी वचोंक ना फादर मिसाक वचोंक ना, म्हाजो बरो नासलो मिसाक वचोंक ना. म्हणटच आमी पातकां सांगता आतां आमची. म्हणटच पात्याक सांगचें पडटलें न्हू मिसाक वचोंक ना म्हणून. म्हणटच हांव कितें करता, ते पादिकाराक सांगूंक जाय म्हणून हांव मिसाक वयता आनी मिसाक वयता आनी आख्खो वर्ल्ड टूर करता. मिसाक येयला पळय थंयसर फ्रांसाची विजा आसता, पोर्चुगलाची विजा आसता, मागीर UKची विजा आसता, युरोप सगळे गांव ते एका वरान सगळे भोंवन येता. ताका कसलें म्हणटा काळीज असलें निबर येता त्या मिसाक येवपाक जाय म्हणून. तेच्या काळजान एक देवाचें उतर वचून त्याच टायमार सैतान येता काडून वयता. आतां बियो हांगर घातल्यो न्हू, ओपल्या उपरांत कितें जातलें, पारवे येतले आनी कितें करतले, खांग सोदतले. थंयसर मागीर आमी कितें करता, बावलो घालता न्हू, स्कॅक्रो. तो आपलो मागीर हालता आनी मागीर ते आपले समता हो कोण आहा भितर ते चल्ले आपले. तेका फोटो येता पूण देवाक फोटोवंक जायना. देवा फुड्यान स्कॅक्रो ना, भाव भयणानो, देवा फुड्यान स्कॅक्रो ना, बावलो ना देवा फुड्यान. हो हालतलो आनी ते तुजे पळोवन येता. आतां ते शाण्या जाल्या, आतां ते पारये शाण्या जाल्या, ते आतां तुजे तकलेरूच बसतात. पयल्या तुमी, आतां ते शाण्या जाले. आतां मागीर कितें करता, फुगोट्यो म्हणून मागता आनी तांकां धांवडटा. आतां ते बाबा ते कंप्युटरायज जाल्या, तेंचेशीं मोबायल आहा. कोण एक प्रिचर, काल हांव एक प्रिचींग आयकतालो आनी एक प्रिचर सांगतालो, युगांडाक गेलो म्हणटा आपूण, कापडां म्हणटा घालपाक हेंचेशीं ना म्हणटा, कापडां घालपाक हेंचेशीं ना. पूण म्हणटा सगल्यांशीं मोबायल आहा. अरे कापडां घालपाक पयशे ना, मोबायलाक कितके पडटा आसतले युगांडाक. युगांडा म्हणजे गरीब कंट्री न्हू, युगांडा म्हणजे तुका ते मारूंकूच आसतलो मोबायल. पूण मोबायल म्हणटा सगल्यांची ना, कापडां घालपाक पयशे ना. म्हणजे आमची इतके फुडें आमची टॅक्नोलॉजी पावल्या, तेंकांय टॅक्नोलॉजी पावल्या. ते तुमी सजमो नाका ना आतां पार हे जाल्या म्हणून, तेंकां फोटोवंक सोदी नाका तुमी. देवाक फोटोवंक जायना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. म्हणटकच काळीज कसलें निबर. देवाचें उतर शिपडायता, खूब जाण शिपडायता, हांवूय हांगर शिपडायता. आनी जायते जाण घडयेक निबर काळजाचे आसतले. येयल्या बसपाक आनी बसतले आनी वयतले. रागार जायना काय भाव भयणानो. सिस्टम हांव सांगूंक सोदता, देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें निबर काळजाचें. म्हणजे येयलो बसलो म्हणून जायना, उलयता पळय तें तूं तुज्या काळजान घेता. बी आंगूर उडयता ते, हो तो शेतकामती आहा तो त्या मेरांचेर उडोवचो ना, तो शाणो आहा. ताका खबर आहा आपणाचे बेश्टे वेस्ट जातल्यो बियो म्हणून.
तो कितें करता सारको दिसतूच उडयता ताका तेजो हात इतको भरलेलो आहा तितक्याकूच वयतल्यो त्यो बियो. कित्याक हांवें शेतान काम केलां म्हाका खबर आहा. नोंदणी काडपाचेंय काम केलां, रोवपाचेंय काम केलां आनी हें काडपाचें कितें नोंदणी काडपाची काम हांवें सगळें केलां. म्हणून आमकां खबर आहा ती. आमकां पयलीं वत्ताली मामी आमची, यो यो जालें तें बरें आहा, तें नाका तूं व्हडलो शिकलोय जालोय, तूं व्हडलो इंजिनियर जातलो, तूं यो शेतान. गेलें मागीर शेतान. भाव भयणानो, हे देव सांगता पयले काडीस हाडन हाट. दुसरें तीच पोरी खोडपी जमनीर वोंपलोली म्हणल्यार ही उतर आयकतोच रोकडीच खुशालकायेन ते घेतात. दुसरी कसली आसतात रॉकी सॉयल म्हणटात ती पेडण्या बात असले आहा. दोंगरार थोडे जाग्यांचेर दोंगरार रोयतात ते, दोंगरांचेर रोयतात. खडप आसता पूण थोडी माती आसता. हांगर खडप म्हणजे कितें, माती आहा, देवाचें उतर ते घेतात भितर. पूण जेन्ना देवाचें उतर ते भितर घेता मातशें तांकां कोणेन कितें आड उलयलें ना जाल्यार कितें जाता, कोणेन म्हटलें आरे कितें मिसा कोसन फेलीत जातलोय तूं, कितें पादिकाराचें तें शर्मा आयकोंक वयता, कितें सांगता तो काणयो सांगता ते आयकोंक येता आनी तो तूं आयकलें आनी कितें करता तूं मिसा वचपाचो बघ. पूण ताका कोणेन घातलेलो भितर थंयसर सोयताना. आनी तूं वचना मिसा, कित्याक तुका दिसता अरे आनी कितें पादिकार तो तेच सांगता, इतके जाण मेले तितके जाण मेले, हें जालें तें जालें, त्या पॉलिटिशनान हें म्हटलें आनी तें म्हटलें. म्हणटच तूं कितें करता, तो म्हणटा अरे तो सदांच पॉलिटिक्साचेच उलयता रे, तूं कितें वयता, तो उलयता तें सोडूनूच घाल. कम इन युनियन हेका वचपाक जाय, देवा वांगडा एकठांय जावपाक वचपाक जाय. दिसाक एकदां तूं हांगर कित्याक येयलाय, देवा वांगडा एकठांय जावपाक येयला, देवाचें उतर खावपाक येयला. पादिकार कित्याक सांगता तें कित्याक पळय, ते 2 रिडिंगां आसता, एक गॉस्पल आसता, आयक कान दी आनी देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. पादिकार कितें उलयता तें न्हू. पादिकार तो तुका एक्सप्लेन करता मागीर तें उतर, मातशें तुका सिंपल करता. आतां हांव हांगर सिंपल करता पळय थंय, पादिकार म्हणजे कितें एक्सप्लेन करता. देवाचो मणयारी म्हणटात ताका आमी. आमकां एक्सप्लेन करपाक देवाचें उतर जें कोणाक कळना पळय तांकां एक्सप्लेन करपाक. पूण हें देवाचें उतर तुज्या ह्या खोडपी जमनीन माती आहा, उतर येता भितर, खुशालकायेन आमी घेता हांव तें वयता आमी मिसा, खुशालकायेन हें उतर घेता. वाटेर मागीर कितें जालें, वाटेर तुका फ्रेंड मेवलो आनी समज 10:30-11 जाल्यार मीस 10च्या मिसाक गेल्लो 11 जाल्यार 11 सुटलें मीस, चल रे बसया रे, हे म्हटलें चल या बसया रे आनी एक बियर मारया. आनी तूं वयताय मिसाचो येयलाय, कोमयाव घेतलाय आनी वयताय तूं थंयसर. वाटेर तुका कोण मेवता म्हणटा चल चल एक बियर मारया आनी तूं वयताय तेज्या वांगडा आनी बियर पिवपाक स्टार्ट करता. कोणेन हाडलें तुका बियर, कोणेन दिली, अरे बियर तुज्या मनान कोणेन घातली, सोयता आनी तुवें एक्सेप्ट केलें. कोमयाव घेतलाय, वच घरा कडेन. टायम तुजो आतां हो देवाक घेतलाय, त्या देवाक बोस, त्या देवा वांगडा उलय. फकत घेतलय, घेवपाक जाय म्हणून घेतलय, खबर ना कोण तुज्या भितर येयलो. कोमयाव घेवप म्हणजे कितें भाव भयणानो, बरें हेजेर एक अंडरस्टँडींग घेवप. कोमयाव घेवप म्हणजे कितें, वॉट इज कम्युनियन. कोमयाव घेवप म्हणजे कितें, वॉट इज द युकरिस्ट. कोमयाव म्हणजे तुका उगडास करता की जेजून आमच्या खातीर आपणाची कूड मोडली,
आनी आमच्या खातीर आपणाचें रगत व्हावयलें तेजो उगडास आमी एवरी युक्रेस्टाक करता. आमच्या खातीर ताणें आपणाची कूड मोडली. आमच्या खातीर ताणें हे फिजिकल तो तुज्या दिता इज अ फिजिकल सायन. पूण सगळ्यान व्हडलो नियाळ की तो म्हाज्या खातीर मेलो, तेणें म्हाज्या खातीर रगत व्हावयलें. मेंढरो जालो तो, आनी हो मेंढरो कितें करता, आपणाचें रगत घुंवयता. आदल्या करारान कितें करताले, मेंढराक मारूंक जाय आसलो आनी मेंढराचें रगत घुंवोवंक जाय अवताराचेर. आतां तें ना, आतां जेजू जाता मेंढरो आनी जेजू जाता तें रगत त्या अवताराचेर, आनी तें आमी घेता आनी घरा कडेन येता. आनी एक वीक आमी मागीर गोडेक वयचें ना न्ही. एक वीक तुका हें आतां तुका टॉनीक दिलां, एक बुस्टर डोस दिला. कोविडाक कितके जाणांनी बुस्टर डोस घेतला? कोणें घेवंक ना कोविडाक बुस्टर डोस? दोगांनीच घेतला पळय हांगा. शी कितके तुमकां तुमची नांवां बरोवन घेवन वयता. हांव कोणें घेवंक ना, कित्याक आमकां खबर आहा न्हू, घेवपाकूच जाय आसलें. तुमी घेवंक ना म्हणजे तुमी कायदो मोडला. तुमची सगळ्यांची नांवां घेवन वयता आमी, कोणें घेवंक ना पळय तेंची. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? की हो उणो आनी हे रगत आमी जें खाता तें जावन आसा आमचें गोठाय. जो जेजू आमच्या खातीर मेलो, जो जेजू आमचे खातीर रगत घुंवयलें, तेजो उगडास आमी आयताराच्या आयतारा करता. आनी एवरीडे लोक वयता मिसाक, एवरीडे लोक मिसाक वयता आनी ते आमी उगडास करता. तो इम्पॉर्टन्स. थंयसर घेतलो आनी मागीर बारार गेलो, उदीक पेंवपाक जाय जाल्यार थंयचो सोरो येयलो. कोंब्यो घेतल्या उपरांत आमी उदीक पियेता न्हू, आमी पियेता न्हू. आमकां शिकयलेलें, हांव नको तुमकां शिकयलां मला. कोंब्यो घेतल्या उपरांत मातशें इल्लें उदीक पिवपाक जाय. आनी उदीक पिवच्या वाट्याचें वाडलें आनी मागीर बरो जालो आनी मागीर दोळे जाता. कसली माती? रॉकी. देवाचें उतर घेतलें, खोशयेन घेतलें. घरा वयताना कोण मेवलो, नाडलो, गेलो. फुडें कितें म्हणटा सिस्टर? पूण तांकां आपणा भितर पाडां नात देखून ती चड वगत तोखनात. उतराक लागून वीक वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच बावारता थावन खोडसरून वेतात. कित्याक एक एकदां कितें जाता, अरे कित्याक करूंक जाय रे तुका तें क्रिस्तांवपण? आनी कोणें म्हणटा तुका, कोणें गाय मारली आनी कितें म्हटलें, जेजू फाटल्यान वयता तूं हें केलें तें केलें, तुका रॉंग उलयलो, तुका रॉंग कितें येयलें म्हण तूं कितें जाता, तूं भियेता. जेजूचें उतर हें करपाक अरे कितें रे उतरां ही, लोक आमकां परजा आमकां ही उलयता. पूण जेजूक तूं फॉलो करतलो. जेजून म्हटलां म्हाज्या खातीर तुका जायती पिडापाट येतली. हें ऑलरेडी जेजून तुका सांगलेलें आहा. क्रिस्तांव म्हणजे तुवें दुमाळो येतलोच तुका. दुमाळो कोण हाडटलो? सैतान हाडटलो. पूण आमकां खबर आहा की जेजून तेजेर जैत येला. ह्या जैतान आमी रावपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां तिसरी माती. आनी खांट्या मदीं वोंपलोली ती आसात, ती उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराची उस्के ग्रेस्कायेची बोल आनी हेर वायट वोंडावण्यो भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. ही तिसरी माती चडशी आमी तिसरी माती. थर्ड सॉयल आहा ती ऑलमोस्ट 75% क्रिस्तांव ही थर्ड सॉयल. कितें आतां? देवाचें उतर घेता. देवाचें उतर आहा
सगळे आहा. पूण कितें म्हणटा ते, जेन्ना कांटे आसतात वयर येवचें ना न्हू, आडान उठता. कित्याक लागून आडान उठता? संवसारी वस्तूंचेर म्हाजो नियाळ वयता. घर बरें आसपाक जाय, म्हाका गाडी आसपाक जाय. अरे तेजी बायल कितकी बरी दिसता, तेंचें घर कितकें बरें, तेंगेर तिचे 4 कांकणां आहात, म्हाजीशीन एकूच आहा. कितें करता हांव? कंपेर करता आनी हांव तेज्या फुडलो जावंक सोदता. कॉम्पिटिशन. संवसाराच्यो मांडण्यो. संवसाराच्या मांडण्यांनी कितें जाता भाव भयणांनो? देवाच्या उतर चोक जाता. तुज्या काळजान देवाच्या उतर आहा. आनी वायट न्हू माती, ही माती बरी आहा. पूण कांटे आसले, कांटे काडूंक ना. आनी ह्या कांट्यांनी ती देवाची बी थंयसर चेपोन उत्ता आनी ताका फळ येता. कित्याक? संवसाराच्यो मांडण्यो तुज्यो मांडण्यो जाल्यो, देवाची मांडणी तुजी मांडणी जावना. आतां ह्या लोकांनी कितें केलें? सगलो नीर आहलो कितें आहलें सगलो काडलो पयलो. आतां माती बरी केल्या तेणें. सगलो नीर आहलो तो सगलो काडलो तेणेन आनी आतां माती बरी केल्या. ते रेडी ती फाल्यां पावस पडल्या उपरांत सोमती हाडटली आनी बियां उगतली. म्हणजे तिसरो जो सॉयल आहा ती आमी चड जाणां ह्या सॉयलान पडटा. संवसाराच्यो मांडण्यो आनी देवूय जावं. कितें आतां संवसाराच्यो मांडण्यांक लागून ही बी वयर सरना, ब्लॉक जावन उरता. कांट्या मदें तर तूं घालशी नाल्यार कितें जातलें? बी वयर येयना. कांटे ताका ब्लॉक करता. माड पयल्या तुमी, घरा कडेन तर माड आहा जाल्यार वांकडो वयता तो. पयला घरा कडेन माड हांगर तर घातलो तो वांकडो वयता. आतां फुडल्या वर्सा तुमी हीच झाडां पळया. ही झाडां हेच्या भायर वयतली, पत्र्या भायर वयतली. कित्याक ती ऑटोमॅटीक ती घेतात शेप. आमी तशी ऑटोमॅटीक शेप घेता. ह्या संवसाराच्या मांडण्यांनी आमी ती शेप घेता आनी आमी संवसारा वाटेन जाता. देवाच्या उतर आमी पाटी करता. माड रोयल्या उपरांत तूं पळय कितकोय माड आसोन घरा कडेन आहा नाल्यार घर चुकयतलो आनी भायर वयतलो तो आपूण आनीक भायल्यान उजवाड सोदता. ना म्हणटा घरा कडेन नाका, भायर वयता तो. आमी तशेंच भायर वयता. संवसारान कितें मेवतलें काय म्हणून आनी बी देवाची कांय फळ दिना. आनी आतां चवथी माती. आनी बरें जमनीर वोंपलोली आसात, हें उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आतां ही चवथी माती कसली माती भाव भयणानो? गूड सॉयल कसली आसता? ही गूड सॉयल. तुज्या भितर जायती भितर नडणी. हांव स्टार्टींग म्हटलेलें न्हू, कोणाक मिनिस्टर करतालो ताका सांगलें तुज्या भितर जायत्यो नडणी आहा. म्हाजेर सारकी ओल्ली, सारकी कायल तापली सारकी. हांगर हे तर ताती काडल्या आनी फोडल्या नाल्यार सोमती ऑमलेट. म्हाजेर फार सारकी. पूण हांव सत्य सांगतलो न्हू सिस्टर, नडणी आहा ती आहा न्हू. हांवें सांगलें, म्हाका म्हणूंक लागलें बरें कसली नडणी आहा ती सांग. हांवें म्हटलें यू हॅव लॉट ऑफ वीड्स. ओके यू टेल मी वॉट वीड्स आहा. हांवें म्हटलें अनफॉरगिवनेस, एंगर, प्रायड, गॉसिप. सांगूना फुडें. नो द सिट्युएशन इज ओन्ली सच न्हू. अरे तूं आत्तां म्हणटालें म्हाज्या कायल तयार केल्ले म्हाजो हात घालपाक कायले. आतां हांवें तुका सांगल्यो कसल्यो आहा पळय त्यो. तुजी कसली नडणी आहा ती हांवें सांगली तुका. पयलीं ती सारकी हांवें म्हटलें न्हू, डायरेक्टूच म्हटलें जायती नडणी आहा काडची पडटली. बरें पीक येवपाक जाय नाल्यार तुका. पीक नाका नाल्यार चूक जावनी नाल्यार आहा तो चालू धर तूं. कित्याक आतां राग येता भाव भयणां? नडणी काडिनासतना कित्याक घालिनात भात? कित्याक घालिना? पिड्यार जातलें न्हू तेंचे बी.
पूण देवाच्या उतर तुका पिड्यार जाल्यार कोता येता? देवाचें उतर तुका पिड्यार जालें जाल्यार कोता येता? कित्याक तुका खर्च ना त्या उतराक? फुकट तुका बी दिल्या देवान, बरोवन दवरल्या ती. आनी 200 रुपया मोडून तुवें 30 वर्सां पयलीं बायबल हाडलेलो, 200 रुपया मोडले त्या बायबलाक, आनी ते बी कोणें दिल्ले आसतले तुका एका टायमार. आनी ती वर्साच्या वर्सा थंयसर घालता आनी कितके हजाराचे हजार पयशे ती मोडटा. पूण तांकां दूख ना, खोशी ती वयता काम करतना. आनी आमी भाव भयणानो आमच्या भितर नोंदणी आहा ती काडूंक सोदिना. जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना मागीर पूण ब्रदर द सिट्युएशन इज ओन्ली लायक दीस, ना ते कंडिशन तो आहा म्हणून. हांवें म्हणलें कंडिशन तो आहा हांव जाणा, पूण नोंदणी काडपाकूच जाय कंपल्सरी, नाल्यार तूं बी घालूंक शकना. बी घातली नाल्यार तेजी पीक येवची ना. हांव म्हणना देव म्हणटा. आनी आमी कितें करता भाव भयणानो, आमकां खबरूच ना की कसली आपणाची माती पळय. 75% भाव भयणानो तिसरे सॉयलीन आमी पडटा. जायती नोंदणी आहा, जायते कांटे आहा, हे कांटे काडपाक गरज आसा. अनफॉरगिवनेस, बोगसाणें दिवंक ना, राग आहा, गायी सवतात, फोटी मारतात. These are all weeds. All weeds. हांव गॅरंटी दिता पीक तुका उणी जातली. कित्याक हे कांटे ब्लॉक करतले. ही पिशी जावना भाव भयणानो. हे नितळ करता ती पिशी जावना. तांकां खबर आहा कायदो, वोपपाचो आनी लुवपाचो कायदो तांकां खबर आहा. शाणी आहान ती, आपणाच्यो बियो वेस्ट करची ना. आनी तेच आमच्या सर्गीच्या राज्यानूय तेच. ही सगळी नोंदणी पयलीं काडपाक जाय भाव भयणानो. राग कॅन्सर. राग कोणाचें फळ? मोग कोणाचें फळ? पवित्र आत्मा देवाचें फळ. कळटा म्हाज्या भितर कसलीं फळां आहा पळय ती. तुज्या चॅटाचेरूच म्हाका कळटा तुज्या भितर कितें आहा पळय तें. आनी सांगल्या उपरांत मागीर तुजो तवो कसो गरम जालो. आनी म्हणटा ब्रदर यू डोंट नो माय सिट्युएशन, एंड यू ऑल्सो डोंट नो माय सिट्युएशन, बट आय एम स्टील मिनिस्टरींग टू यू. तुका खबर ना आसतली म्हाका त्या टायमार कितें जाता तें, पूण तरी आसतना हांव तुका देवाचें उतर दिता. कित्याक सिट्युएशन उलय म्हणून म्हाका देवान सांगूंक ना, सोल्युशन उलय म्हणून देवान सांग. तुका तो त्रास जाता सोल्युशन घेवपाक, खा मार सैतानाचो. काम आमचें कितें देवाचें उतर दिवपाचें, आयकपाचें ना आयकपाचें काम तुजें. आयकपाचें ना आयकपाचें भाव भयणानो काम जण एकल्याचें. 4 इम्पॉर्टंट म्हणटा त्यो ह्यो वस्तू. सगळी नोंदणी काडपाक गरज आसा. पीक तर बरें जाय, नोंदणी काडपाक जाय भाव भयणानो उगडास धरा. देवाचें उतर घडोवन येतलेंच, पूण तर नोंदणी तर आहा नाल्यार नोंदणी वयर सरतली. नोंदणी वयर सरतली आनी बी वयर सरतली, आनी मागीर कितें जातलें, नोंदणी सुबेज जातली आनी तुजी बी पीक दिवची ना, आडान उरतली. आनी हेंच जाता भाव भयणानो. ताका लागून आमी क्रिस्तांवां शेणलेलें जिवीत जियेता. आनी आमी कितें म्हणटा, देव आमचें आयकना. देव आयकना न्हू, तुवें नोंदणी काडूंक जाय. आमच्या जाणट्यांक खबर आसतली नोंदणी काडटा तो ना पळय ती. नोंदणी काडल्या बगर शेत कोणूच ओपना, ही गॅरंटी दिता तुका. कोणूच ओपना नोंदणी काडल्या बगर शेत. देवाचें उतर कशें ओपताय? देवाचें उतर बऱ्या मातयेन वचपाक जाय, इन द गूड सॉयल. आतां कितें जालें,
पयलो जालो स्टार्टर, आतां मेन कोर्स, आतां या डेजर्टार. आतां आमी खंय या डेजर्ट. डेजर्ट खावया आनी मागीर डेजर्ट खाताना डेजर्ट सारकें नंबर 1. आमचे स्टार्टरूय बरें आहले, मागीर मेन कोर्सूय बरो आहलो 4. आनी भाव भयणानो, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. आ गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. बरोया, आ गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. जुनान सारको पावस स्टार्ट जाता, जातात न्हू, फाटी फुडें जाता पूण जाता. डिसेंबरान थंडी पडटा, सुर्या सदां येता वयर, वयता सकल. गॉड ऑफ ऑर्डर. ही डज नॉट जम्प हिज ऑर्डर. देव आपणाची ऑर्डर आपूण जम्प करिना. आनी आमी कितें म्हणटा, या जाल्या पुरो कहें कर. ना, जावचें ना भाव भयणा. देव आपणाची देव जेजूजान मारयेच्या कुशव्यान जल्म घेतलो, नाजाल्यार ताका खबर आसली बियेन्स आनी रिजनरेशन आनी दुसरी वाट ना. रिजनरेशन इज ओन्ली थ्रू द सीड. तुका तर दुसरें जिवीत हाडपाक जाय नाल्यार बी जाय. बी नासतना तूं दुसरें जिवीत हाडूंक शकना. बी जायत म्हणचे जाय आनी माती जाय. आतां मार्क 4:26 डेजर्ट. आनीकूय ताणें म्हणलें, देवाचें राज अशें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता, रात आनी दीस. तो न्हिदलोलो आसून वो जागो आसून बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणाक ओस्तोगीन फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कणस आनी शेकी कणसांत गुळगुळीत गोठो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोखडोच तो विलो लायता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर इंग्लिशीन वाच. मार्क 4:26. And he said, so is the kingdom of God. देवाचे राज कसले? बी वोपपी. देवाचे राज म्हणजे बियो वोपप. बी वोपपाक जाय. बिये शिवाय आनीक रिजनरेशन जावचें ना. तुका कितें जाय नाल्यार बियेंतल्यानूच मेळटलें. म्हाका आंबो जाय आंब्याची बी, बोगसोणें जाय बोगसोण्याची बी, पेकोणी जाय पेकोणेची बी. पेकोणेची बी घातली आनी बोगसोणें मेळचें ना. बी घालता येता आहलें पीक. आतां केळीन घातले समजा बासमती रायस, आनी मागीर येता आनी गोंव सोदतात थंयसर. येतले गोंव येतले, बासमती रायसूच येतले न्हू. बी कसलें घातलां बासमती रायसाचें. इतके पयस पासून आमकां वास येतलो रे. जेन्ना ते येता कोण जाता इतके पयस वास येता बासमती रायसाक. पयसत खरें. आतां म्हाका सांग, देवाचें उतर कितें म्हणटा, फुडें पळय कितें म्हणटा. As if a man should cast seed into the ground. खंय बी घाल म्हणटा. ग्रावंड म्हणजे मातयेत. बी काड आनी वलतारार दवर म्हटल्यार दुल्लो खावय म्हटला ताका बियेक. आमी कितें करता, बी घालता थंयसर वलतारार दवरल्या आनी बी थंयसर आदुल्लो खाता. पीक येतलें. देव कितें म्हणटा, बी घे, उतर घे, ते काड आनी तें उतर वोप. खंय वोप म्हणटा.
काळजां. आमची माती खंयची? आमच्या काळीस. देवाची बी घे, काळजान घाल, तोंडांतल्यान विचार. फुडें कितें म्हणटा? For the earth bring forth fruit of herself. कोण हाडटा? बी हाडिना? बियेन हाडूंक जाय आसलें न्हू फळ. बी कित्याक फळ हाडिना? बी फळ कित्याक हाडिना? आमकां कितें दिसता? बी फळ हाडटा म्हणून दिसता न्हू. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? वाच सिस्टर आनी एकदां. For the earth bring forth fruit of herself. फॉर दी अर्थ. हुकूम खंय घातलेलो आहा? जमनीक. खंय वाचलेलो आमी? जेनेसीस 1:11. जमनीक हुकूम घातलेलो आहा देवान. तुका खंय हुकूम घातलेलो आहा? तुज्या काळजाक. ताका लागून देव म्हणटा म्हाका तुजें काळीज दी. I don't want a stony heart. I will make a new heart in you. आनी आमी कितें चिंताले? बियेंतल्यान येतले म्हणटा. हांगा देवाचें उतर कितें सांगता? मातयेंतल्यान. मातयेंतल्यान. बी केन्ना एक्टिवेट जाता? मातयेन वयता पळय तेन्ना. माती कितें करता? ते बियेक आपणाची घोटाय दिता, आपणाचो पावर सप्लाय करता. ती बी एक्टिवेट जाता. बियेचें काम फकत कितें? बोक्साण्याची बी घातल्यार कितें दितले? बियेचें काम. बिये भितर देवान ऑलरेडी ते बोक्साणे घालून दवरलेले आहा. हांगर जेन्ना तुज्या काळजान वयतले, जे देवान तुज्या भितर नवी रोसणां जेन्ना तूं जाताय तेन्ना देव कितें करता? तुजो आत्मो परफेक्ट करता. आनी ह्या आत्म्यान, ह्या बऱ्या मनशाच्या काळजान हें सगळें देव गिरेस्ताय घालून वयता. जेन्ना तूं ती बी घेतलोय बोक्साण्याचे आनी थंय घालतलोय, पेकोणीची बी घेतलोय थंय घालतलोय, तेन्ना ही तुजी बरें काळीज तें तूं कितें मागलाय पळय तें तुका घडोवन हाडटलो. बियेचें काम कितें? फकत जें कितें मागलाय तें तुका दितली. पूण घडोवन हाडटली काळीज. काळीज कितकें इम्पॉर्टंट भाव भयणानू. इंडिविज्युअल दोनूय चलना. इंडिविज्युअल चलना. चलता इंडिविज्युअल? इंडिविज्युअल चलना. कितें जाता? माती जाय, बी जाय. बी घरा कडेन धरली नाल्यार ताका फळ येतलें ना. ती शेतान ती बी हाडून आतां उडयतली. घालून धरल्या तेणें किल्लोपाक. हाडल्या उपरांत ती उडयतली. थंयसर मागीर फुडलो प्रोसेस जातलो. मातयेन गेल्या उपरांत. तेच्या पयलो प्रोसेस स्टार्ट जायना. थंयसर गेल्या उपरांत प्रोसेस स्टार्ट जातलो. आनी माती तें फळ हाडटलें. आमी चिंता बी हाडटले. बियेचें काम कितें? फकत एक्टिवेट जाली, प्रोड्यूस करपाक कितकेंच. मागीर फुडें कितें म्हणटा तें पळय. First the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. आनी तें कितें म्हणना? एंड ही स्लीप्स एंड ही गेट अप्स म्हणना? And should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. कितें जाता? आतां ताणें बी घातलें. बी घातल्या उपरांत तो कितें करता? घरा वचून न्हिदोन आसतनाच रावता. कितें जातलें काय म्हणून. काय वचून न्हिदता. बरी झेम पडटा न्हू. तें फकाणाचें काम न्हू तें. ताका बरी झेम पडटा. आमी देवाचें उतर घेता आनी रिपोर्ट आमकां मेळला तुजे कुडीन कॅन्सर. बी घेता आमी, घालता काळजां आनी न्हिदल्या. पूण आतां वर्ल्ड टूर खंयचो?
वर्ल्ड टूर करतले न्हू. आतां न्हिदतले तुका दिसता, तुका सांगलो कॅन्सर जाला, देवाचे उतार घेतलाय तुवें. जेजू तुज्या गायनी म्हाका पिकोवणी मेवली. देवाचे उतार घेतलाय तुवें. 1 Peter 2:24 घेतलाय तुवें. काळजान घातले, तोंडांतल्यान उचारले. आतां देव कितें म्हणटा, न्हिदे. आतां तूं उलयलाय न्हू, न्हिदे. कोण घडून हाडटले? कोण घडून हाडटले? काळीज. युअर हार्ट. बी घातली न्हू, बी घातल्या उपरांत एक्टिवेट करपाचें काम कोणाच्या? काळजाचें. अर्थ, द कमांड इज गिवन टू युअर सॉयल. ते घडून हाडटले. आतां तुवें वचून कितें करूंक जाय? न्हिदोंक जाय. तूं कितें करता? न्हिदताय तूं काही सायडीन. आनी सकाळीं जाली, 5 जाली तरी तुका जम पडोंक. कित्याक? शांती ना तुज्या भितर. तुज्या भितर शांती ना. कित्याक तूं चिंताय कसो आतां घडोवन येतलें. एग्जाम्पल घेवया. वेडिंग एनिवर्सरी आसली आनी आतां हांव म्हाजें सांगता. वेडिंग एनिवर्सरी आसली आनी हांव विसरलो. वेडिंग एनिवर्सरी आसलो, हांव विसरलो. आनी समज बायल फुलोवन आहा, पोले फुलोवन आहा. हांव तुमचे आनी सांगना कित्याक मागीर तुमी रागार जातले. हांव जाणा कितके हाणाचे पोले फुलोवन आसता पळय ते. कित्याक आतां वेडिंग एनिवर्सरी गोंय विसरलो. विसरल्या उपरांत कितें जालें? ते रावता. आतां केन्ना तरी रावता. 10 चेडूं येता आनी सांगता, डॅडा. हांवें म्हणटा, मामा कितें जाला गो? मामाचो सोणो फुगला मुगो. डॅडा, वेडिंग एनिवर्सरी तुका खबर ना? आनी मागीर म्हणटू जालें. आतां कळलें न्हू वेडिंग एनिवर्सरी म्हणून. म्हणटा लव, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. ते म्हणटा, डोंट टच मी. म्हाका म्हाज्या लागीं येनाका. हांव तुका म्हणटा, प्लीज डोंट टच मी. आय एम टेलिंग यू फर्स्ट ओनली, डोंट टच मी. मागीर हांव कितें करता? ओगी रावता. आनी 10 मिनटांनी आनी एक ट्राय मारया म्हणटा. आनी बेश्टो वयता आनी खांद्यार हात घालता. लव, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. प्लीज रिमूव युअर हँड. प्लीज. तुजो हात काड. म्हाजेर घातलाय पळय तो हात काड. प्लीज. प्लीज रिमूव युअर हँड. मागीर कितें जाता? चालू आहा. 3rd टायम आतां जेलीन रेडी ना, कॉम्प्रोमायज ना म्हणटा. ना, हाव कॅन यू फॉरगेट द वेडिंग एनिवर्सरी? सगळें तूं विसरोंक शकता. काजाराचो दीस, ज्या दिसा आमी दोगां एकठांय जाल्ली तो दीस तूं विसरलो. आनी कितें जाता मागीर? हांव म्हणटा, सॉरी गो, नो, प्लीज नो, हांव तुजें सॉरी एक्सेप्ट करिना. मागीर कितें जाता? आतां टायम जालो जेलीन. आतां खाटीर वचपाचो टायम. खाटीर गेलो. खंयची सायड आसतली? बायलेची खंयची सायड आसतली? आनी घोवाची खंयची सायड आसतली? हा, हे सायडीन फुडो करून आनी घोव आहा आपलो चिंता. आतां एक लास्ट ट्राय करता. पुत्तून वयता आनी हात उडयता. डोंट टच मी. म्हाका हात लायनाका. नो, हाव कॅन यू फॉरगेट द वेडिंग एनिवर्सरी? घडटा भाव भयणां? घडटा. मागीर कितें जाता? रेडी ना. कॉम्प्रोमायज जायना. आतां कोणाक घेवन न्हिदलो? घोवाक सोडलो. आनी कोणाक घेवन न्हिदलो? आतां
तेणें राग धरला म्हणून होय कितें करता, तुवें राग धरला, चल हांवूय ते सायडीन, गोवान हे सायडीन तोंड केलें, बायलेन हे सायडीन तोंड केलें, दोगांय जाणां सेपरेट सेपरेट तोंड करून आमी हां दोगांच्या मदें येवन कोण न्हिदलो? सैतानाक घेवन न्हिदता. देवाचें उतर कितें सांगता? तेच सांगता देवाचें उतर. तूं म्हणटा न्हिदतना शांतीन न्हिदोंक जाय, सैतानाक घेवन तुका आपणें न्हीद म्हणूंक ना. स्लीप कितें म्हणटा देवाचें उतर सिस्टर? You should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. कितें जाता जेन्ना तर मोग घातलो, थंयसरूच तर कॉम्प्रोमायज जालें, ओके गो सॉरी गो लव, नेक्स्ट इयर आय विल नॉट फॉरगेट, शुअर, ओके लेट्स डू वन थिंग, टुमोरो वील गो फॉर शॉपिंग अँड यू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट. आनी बाय ओके म्हणटात चलता. कितें जालो? ताका भायर मारलो. कोणाक भायर मारलो? सैतानाक. कॉम्प्रोमायज जालें. आतां सुशेगात न्हिदतली? आतां मदें आहा सैतान? ना. देव म्हणटा जेन्ना तुवें म्हाजी बी ओपली तेन्ना सुशेगात न्हिदे, आनी चिंतना तुज्या मनान आसपाक जायना, कित्याक देवाक तुवें सांगलां देव घडोवन हाडटलो. आनी आमी कितें करता? ताका दाखयता मेळत न्ही म्हाका म्हटलेलो, हे म्हटलेले माड पडोंक म्हटलेलो, तेजेर घालता फाल्यां 10 माड. कळलें न्हू हांव कितें म्हणूंक सोदता तें माड पडोंक म्हणजे? कळलें न्हू? गोंयकारांक कळपाक जाय माड पडोंक म्हणजे कितें पळय तें. म्हणटच कितें जाता? घेवन तूं न्हिदलो आनी मागीर त्योच बी आहा तुज्या भितर पुत्तून नेरोग जालो. येयले मागीर पुत्तून ते विड्स जनरेट जाले. म्हणटच देव म्हणटा जेन्ना तुवें ती बी घेतली सुशेगात न्हिद. आनी जेन्ना तूं सुशेगात न्हिदले, पयलें कितें जातलें? कितें म्हणटा पयलें कितें जातलें म्हणटा? फर्स्ट द ब्लेड, देन द मागीर full corn in the ear. कितक्या जाणांक भुरगीं जाल्या? सगल्या कुशव्यान आसता तेन्ना भुरगो डेली तूं पळयताय, हात येयल्या, पांय येयल्या, हें पळयता आमी. कोण पळयता? गॅरंटी आहा न्हू भितर कितें तरी चालू आहा म्हणून. काय 9 म्हयने तूं न्हिदत ना, टेन्शना ना केन्ना हो भुरगो भायर सरतलो. काय 9 म्हयने तूं रावताय उमेदीन सारकें की हो केन्ना भुरगो भायर सरतलो आनी हांव ताका आपणायतलो. आनी सुशेगात न्हिदताय तूं आनी चिंताय, न्हिदतानाय चिंताय, बरी न्हीद दिली जाल्यार म्हाजें भुरगें बरें येतलें, म्हाजें भुरगें बरें गोठायेन वाडटलें. देव तेच सांगता भाव भयणांनो, जेन्ना तूं प्रेग्नंट आसताय, गर्भेस्त आसताय आनी तूं चिंतनाय कशे हात येतले, कशे पांय येतले, कशे दोळे येतले, कशे कान येतले, कशे केस येतले, कांयच तूं चिंतनाय आनी सुशेगात न्हिदताय उठताय आनी 9 म्हयन्यांनी पळयताय हें भुरगें म्हाज्या हातीन, सोबीत भुरगें म्हाज्या हातीन. आनी देव म्हणटा न्हीद उठ म्हणटा. कांय टेन्शन घेनाका, बी घातलाय तें फळ येतलें. आनी आमी कितें करता भाव भयणांनो? देवाचें उतर घेता आनी चिंतनांनी थांब. जेन्ना तूं चिंतनान गेलोय, सैतान येवन तुजेर जैत वता. एकदां तूं चिंतनांनी गेलोय, तुका तुज्या बियेक तूं ब्लॉक करता, पुत्तून तूं नेर घालताय आनी कशें वाडप जातलें. पदवी कोणाक दिल्या? हांगर दिल्ली आहा पदवी. तुवें करपाची कांय गरज ना. जी ओपल्या तेजेर तुवें रावपाचें. हेंच म्हजें काम क्रिस्तांव म्हणून. फुडें कितें म्हणटा सिस्टर?
But when the fruit is brought forth, immediately he put in the sickle, because the harvest is come. जेन्ना तूं सुसेगाद न्हिदतलोय उठतलोय आनी देवाचे रानीक तुका खबर आहा देवाचें उतर. आतां भाव भयणांनो तुमी सगळीं येयल्या, सगळीं हांगर येयल्या न्हू. तुमी आतां घरा गेल्या उपरांत तुमचें घर थंयच आसतलें. हालचें ना मातशें? 10 मिनटां आनीक वाटची ना? वाटपाक जाय न्हू. अर्थ रोटेट्स अरावंड इट्स ओन एक्सीस न्हू. मातशें वाडपाक जाय डिस्टन्स तुमचें. काय थंयच मेवता, तुमी ज्या घरांतली भायर सरलेली थंयच तुमकां मेवता. तुका गॅरंटी आहा जेन्ना तूं हांगर येताय पळय तेन्ना तूं घरा वयतलो तेन्ना थंयच आपणाक वचपाक जाय. 10 मिनटां म्हाका हांगर पावपाक पावल्या 10 मिनटांनी हांव तुज्या घरा कडेन पावतलो. आनी घर म्हाजें येल्लो कलराचें आहलें आनी येल्लो कलराचेंच आसतलें. मागीर घरा गेला तेन्ना ब्लू जावंक ते. घरांतलो भायर सोदतालोय पळय तेन्ना तूं दादलो म्हणून चल्लोय जावं बायल म्हणून चल्ली आनी मागीर घरा पुतून वयताना तुजो जेंडर चेंज जाला. बायल म्हणून भायर सरलेली दादलो जावन घरा गेलाय. अशें घडटा? घडना? काय म्हणटाय तूं? सिस्टर सिनिया तूं आतां हांगर येयल्या, यू केम ना एज अ वुमन. नाव वेन यू आर गोईंग होम यू वील बिकम मॅन न्हू. जावचें ना? कित्याक जायना? तुका गॅरंटी आहा न्हू. म्हाजें घर थंयसरूच आसतलें. हांव बायल म्हणून येयल्या, बायलूच आवडटली. देवाचें उतरूय तशेंच भाव भयणांनो. जें उलयलें तें घडोवन येतलें म्हणचें येतलें. देवाच्या उतरान तर म्हणल्यार तुका पेकोणी मेवल्या पेकोणी येतली म्हणजे येतली. जेंडर चेंज जायना तेजो. तुज्या तोंडान घातल्या उपरांत दादलो जायना आनी मागीर बायल जायना. देवाचें उतर इज अ येस एन एन एमेन. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयतलें तें पुत्तून घडल्या बगर येवचें ना. आमकां गॅरंटी आहा भाव भयणांनो, आमी घरा वयता पळय तेन्ना म्हाजें घर थंयच आसतलें. म्हाका गॅरंटी हांव दादलो म्हणून येयल्लो, हांव घरा वयताना हांव दादलोच आसतलो. पूण म्हाका गॅरंटी ना देवाच्या उतरान म्हाका कितें भासयलां तें म्हाका मेवतलें. आनी तेंच देव आमकां हे ओपारीन सांगता. सर्गीचें राज म्हणटा एक बी ओपल्या उपरांत शांतेन तुवें रावपाक जाय. जेन्ना देवान 6 दिसांनी संवसार आनी सोर रचलो, 6 दिसांनी, 7व्या दिसा ताणें कितें केलें? थकलो तो 6 दिसांनी, घाम खूब गळयलो ताणें. काय आनीक करपाक ताका आनी करपाक कांयच नासलें म्हणून ताणें 7व्या दिसा विसव घेतलो. खुर्सार गेलो तेन्ना ताणें कितें म्हटलें? संपवतलें. इट इज फिनिश्ड. आनी करपाचें कांय ना. हांवें केलां पळय तेजेर भावार धरान तें तुमचें जातलें. आनी आमी कितें चिंता? देवा म्हाका पेकोणी दी, देवा म्हाका बेसांवां दी. ना, दिल्या ताणें आपणाक. काम म्हाजें आपणावपाचें. देवान तर म्हटलां नाल्यार हांवें शांतेन न्हिदोंक जाय, उठोंक जाय आनी चिंतूंक उपारो ना. आमची सिस्टर सिमित्रा, तिका कॅन्सराची पिडा जाली. देवाचें उतर जेन्ना मेवलें ताका, शांतयेन रावली. किमो घेवंक वयताली पळय तेन्ना कितें करूंक लागली? 2 वरां पयलीं वचोंक लागली. 2 वरां किमो घेवच्या पयलीं 2 वरां वचोंक लागली. आनी 2 वरां तिका कोण लोक मेवता ताका देवाचें उतर दिवंक लागली. न्हिदली उठली आनी भाव भयणांनो, कॅन्सराचेर फोकस नासलो, देवाच्या उतराचेर फोकस आसलो आनी इमिजिएटली तिका पेकोणी येयली. सिस्टर एमेदिना, ती हांगर आसता म्हणटो तिचो एग्जाम्पल घेवया. पयलीं जेन्ना पयले फावट तिका कळलें कॅन्सर जाला म्हणून, मातशी आवालार जाली. कोणूय जातलो न्हू. तुका तर सांगलें
तुका कॅन्सराचें दुयेंस जालां, तूं आबालार जातलो न्हू. सिस्टर एबेडिनाय आबालार जाली. मागीर जेन्ना देवाचें उतर तिका सजमलें, ह्या देवाच्या उतरान पेकोणी हा म्हणून सजमलें, तेन्ना ती इतकी बोळीश जाली, न्हिदोंक लागली, उठोंक लागली, न्हिदोंक लागली, उठोंक लागली. आनी मागीर पळयत नाल्यार बरी टडटडीत जाली. पळय पळय ती बरी ना. कितें आतां देवाच्या उतराचेर पातयेली. सिस्टरीन सांगलें तिका, डॉक्टराक सांगलें ना आपणाक आनी कांय ट्रिटमेंट बा घेवपाचें ना, आपूण जाली बरी जाली. आनी आजुनूय आतां ती आपणाच्या कॉन्फिडन्सान जियेता. देवाच्या उतराचेर पातयेला नाल्यार आनी कांय जावपाचें ना भाव भयणां. आमी पातयेना म्हणून आमकां देवाचे शांती मेळना. 6 दिसा देवान म्हटलें आतां म्हाजें सगळें घडून जालें, आतां आपूण विसव घेता. देवान कितें केलां पळय तितून हांवें विसव घेवपाक जाय. आय हॅव टू रेस्ट इन वॉट ही हॅज डन, नॉट वॉट आय एम गोइंग टू डू. Rest comes from God. So the last point is, I have to be at rest when I have sown the seed. Last point, I have to be at rest when I have sown the seed. काम मागीर ते देवाचे. सुपरनॅचरल भाव भयणांनो, आमी कितक्यो वस्तू पळयल्या. जालो न्हू टायम. प्रेज गॉड. कोणाक कितें विचारूंक जाय? कळ्ळें तुका? बी आनी माती इंडिविज्युअली काम करूंक शकना. तुका हें अंडरस्टँडींग ना जाल्यार तूं कितें करतलें? देवाचें उतर घेतलें आनी नेर हा पळय तूं त्या काळजान घालतलें आनी फळ येवचें. पयली माती बरी करपाक जाय. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे देवाचें उतर येता येता तेन्ना तुजी सगळी नडणी वयता, नितळ जाता तूं, आनी तुजी जमीन बरी जाता. तेन्ना देवाची बी घाल तुज्या काळजान, मागलाय ते फळ येतलें, मागलाय ते फळ येतलें. आनी आमी कितक्यो वचरया पयल्यान हांगर, आनी जायते आमी पळयतले हेज्या फुडें. कित्याक जाय पळय तें उलोवंक जाय, हो पयलो कांय. आयज हांव मिसाक आसलो आनी समज तुका मिसाक गेल्या उपरांत तुका फक्त प्रॉब्लमूच उलयले नाजाल्यार तूं कसलें फळ घेवन येयलें घरा? प्रॉब्लमाचेर. हें जालें तें जालें. देव एक दीस तरी प्रॉब्लम उलयलो, जेजू एक दीस तरी प्रॉब्लम उलयलो. भाव भयणांनो, हें कशें घडोवन येयलें? हे हांगर आहा तें कशें घडोवन येयलें? सुपरनॅचरल. कोणाशीं 1 रुपया मागोंक ना, सुपरनॅचरल घडोवन येयलां. जेहोवा जायरा कोण आमचो? देव. तेणेन प्रोवायड केला. मनशांक उजार केल्या पूण प्रोवायड तेणेन केला. आमी मागले कोणाशी पयशे? एकल्यान बसून सांगपाचें की आमचेशीन पयशे मागले म्हणून. मागोंक ना, मागपाची गरज ना. आमकां खबर आहा सिस्टम. देव म्हणटा तूं म्हाजें उतर परगट कर, आपूण बाकीचें सगळें तुका जाय पळय तें आपूण दितलो. आनी नेक्स्ट संडे हांव कन्फर्म करता, सिस्टर जोसलीन अशें हांवें सांगलां, उतर घातला हांगर यो म्हणून. पळोवया, तिका तर टायम आहा नाल्यार येतली. हांव कन्फर्म करता. म्हणटकीर सिस्टर जोसलिनाक हांवें देवाचें उतर दिवपाक हांगर आपयलां. आनी तुमकां खबर आहा सिस्टर जोसलीन इज अ एनॉयंटेड प्रिचर. इंग्लिशीन प्रीच करतली, सिस्टर जोनिना कोंकणी ट्रान्सलेट करतली. म्हणटकीर सगळीं जाणां ह्या तुमी व्हडल्या नंबरान. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणाक कितें आहा?
कुडीन प्रॉब्लम? कोणाच्या कुडीन कितें प्रॉब्लम आहा? थंयच राहा, इथे राहा. सिस्टर आहा थंयच. यो 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 ब्रदर यो यो थंय यो थंय वच. तेजे कडेन वच, सिस्टरी कडेन वच. यो आनी कोण आहा? यो प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. देवाच्या उतार म्हणटा मार्क 16:20 की जेन्ना देवाच्या उतार आमी परगट करता तेन्ना पवित्र आत्मो, वचऱ्यांचो आत्मो आमच्या भितर मिलाग्री घडून हाडटा. आनी हो मिलाग्रीचो टायम जावन आसा बाबा. देवाचे उतर आमी परगट केला. देवाची सिस्टम, पयली आनी इम्पॉर्टंट सिस्टम आमी देवाच्या उतरान शिकयले. आनी देवाचे उतर हे खरें उतर जावन आसा भाव भयणांनो. आयज शांतीन वचोन न्हिदा आनी चिंती नाकात म्हाज्या ह्या कुडीन आनीक तें दुयेंस उरलां म्हणून. हें दुयेंस तें ऑलरेडी खुर्सार गेलां म्हणून उगडास. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या, आमच्या दोनया आनी आमच्या सरवंडारा तूं आमच्या खातीर खुर्सार गेलोय. आनी तूं आमचे खातीर तुजे कुडीन आमचे पातोक घेवन गेलोय, आमचे दुयेंस घेवन गेलोय, आमची गरीबसाण घेवन गेलोय, आमचे शिराप घेवन गेलोय. आनी तुवें आमकां तुजें सोंपपण दिलें, तुजी पेकोवणी आमकां तुवें दिली. तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ह्या वेळार जेजू तुजे परचेचेर हो हात उबारता. कसले तेंच्या काळजाचे थेवे आसो, ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान सगळे मेळे आत्मे जे तेंच्या भितर काम करतात, दुयेंसाचो आत्मो, कॅन्सराचो आत्मो, अल्कोहोलाचो आत्मो, कोणाचे पांय दुखतात, कोणाची दोपरां दुखतात, कोणाचे शोल्डर दुखता, कोणाचे स्पायन दुखता, कोणाची तकली जड जाल्या, कोणाच्या कानांनी आयको येना, कोणाचे इन्फेक्शन आसा कुडीन, जेजू तुजे उतर म्हणटा साम्स 22:14 तुजी सगळी आडां जॉयंटां भायर आहली कित्याक आमची आडां घट करपाक. ह्या वेळार जेजू तुज्या आडां जॉयंटां भायर आहली म्हणून सगळ्यांच्या आंगोर ह्या भाव भयणांची आडां तुवें तुजी गोठाय तेंच्या भितर येयल्या म्हणून जेजू तुका आर्गांनी महिमा. तुज्या आडांनी तेंची आडां घट जाल्यात म्हणून जेजू तुका आर्गांनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी तेंकां पेकोवणी मेवली म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तेंच्या भितर कसले मेळे आत्मे आहा तेंकां हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, वस आनी दोरयान पड आनी परत तेंकां त्रास करिनाका. जेजू तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेंचेर उलयता. तुज्या गायांनी तेंकां पेकोवणी मेवल्या जेजू. तुज्या गायांनी तेंकां पेकोवणी मेवल्या जेजू. तुका आर्गां दिता जेजू.
हो पेकोवणेचो टायम जावन आसा. जे उलयला ते गोडोन येयले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही तुजी बरी बी जावन आसा जेजू, तुजे उतार जावन आसा जेजू, आनी हे तुजे उतार साशणीक जावन आसा जेजू. जे उतार उलयला ते ऑलरेडी गोडोन येयले जेजू. तांकां आख्खे कुडीची पेकोवणी मेवल्या. कसले मेळे ओतमे आसले ते तेंच्या कुडींतले भायर गेल्ले आसा ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू तुजो मोग ती अनुभवता ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुझी शांती ती अनुभवता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुजो आनंद ती अनुभवता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. पवित्र आत्म्याची मागणी तेंचेर हांव उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. उजो पवित्र आत्म्याचो तेंचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. The fire of the Holy Spirit is upon them. Thank you, Jesus. By your wounds, they are completely healed, completely restored, completely made whole. ही आम्ही सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान. आमेन. प्रेज गॉड.